मोगाच्या भाऊ भयणीनो रेतरेक आयला तुमकां सोमेस्तांक पयल्यान पयलें हांव देव बरी सकाळ मागता. तुमचे सकल राटवळी पयस दवरनू, तुमचें कामां पयस दवरनू हांगासर तुमी आयल्यात, ह्या पोवन शेताक तुमी आयल्यात. मोगाच्या न्हू, तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन, तुमचे मागणी घेवन, तुमचे विनवणे घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. वो इल्लोसो वेळ, सकाळींचो वेळ देवाच्या उतर आयकूंक, सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूक आराधन करूंक, मोरये मायेच्या नोवेना मारिफा तुमच्या तेसावा खातीर मागूंक तुमी आयल्यात. हांवें हर एक पुटें सांगचें मोगाच्या न्हू, बावडतान आयिल्ल्यांक जेजून केद्दाळाय खाली हातांनी पाटीं धाडूंक ना. आमची माय तशेंत आमी मागता तुज्या आश्र्याक दावुल्लो, तुजी ससाय मागुल्लो कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. मोगाच्या न्हू, आमचो जेजू, आमची माय तुमकांय निराशी जावन फाटीं धाडिना, खाली हातांनी फाटीं धाडिना. तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या काळजाच्या अत्रंगाचेर आपले आशिर्वाद ती घालतली आनी संतोशान तुमी फाटीं वतल्यात. रेतरेक आयला तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. आयची रेतीर चलोन व्हरूंक हांगासर आयल्यात, पयस जावन आयल्यात शिवमोगा जावन. आमच्या मोगाचे पाद्राबू मानादीक बाप रोमन पिंटो तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाऊ जॉन डिसोजा, हर एका सोनवारा हांगासर येतात. फेरार जावन अर्गां स्तुती सोलोन व्हरोन, वाजंत्रां वाजोवन, गितां गावून आमकां मागूंक कुमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात त्यो विवियन डिवायन वर्ल्डाचे हे रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाच्या न्हू, तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. पवित्र आज्ञा कृपेचा गोरा आमचे तो देव आमचे तो देव पवित्र आज्ञा कृपेचा गोरा आमचे तो देव लाबोय आमकां तुजी कृपे देनी. सांगात आमी म्हणया, लाबोय आमकां तुजी कृपे देनी. बोळाधिक आमची अस्कची, बोळाधिक आमची अस्कची न्ही, बोळाधिक करची न्ही, बोळाधिक पवित्र आज्ञा कृपेचा गोरा आमचे तो देव आमचे तो देव पवित्र आज्ञा कृपेचा गोरा आमचे तो देव आमचे तो देव कुटुंबांची कामी माया मोगान, कुटुंबांची आमी माया मोगान. लालेऊन मागता लाभय तुजी कृपा, लालेऊन मागता लाभय तुजी कृपा, लाभय तुजी कृपा, लाभय तुजी कृपा, लाभय तुजी कृपा. पवित्र आज्ञा कृपेचा गोरा आमचे तो देव आमचे तो देव पवित्र आज्ञा कृपेचा गोरा आमचे तो देव
आमचे तू देवने आमचे तू देवने Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tu kat sumya Jesu, glap tu kat sumya Jesu, महिमा tu kat sumya Jesu, वंदितान tu kat sumya Jesu, वर्षितान tu kat sumya Jesu, वर्षितान tu kat sumya Jesu, वर्णितान tu kat sumya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वदुदरा संच देव तुझ्या पवित्र नावाकर गारदान स्तुती महिमा दिवन ओ दीस आमकां फावो केल्ल्या पसोत आनी शबायेतायेन या पुणशेताक आमकां आपूण अडल्या पसोत आमी अर्गां स्तुती महिमा दिता सुमया आज आमी आयकोवची तुजी उतरां आमकां आमच्या कुटुंबाचे वेतांत आनी आमच्या वैयक्तीक जिणयेक उसवाड दिवन दीत दैवीक सक्तेन आमकां बरोवन दीत पवित्र आत्म्या येदोळसो तूं आमचे भितर तूं येवन रावलाय तुका आमी अर्गां दिता आसतना सुमयाचे उतरां आमी जोगासणेन आयकोंक आमकां बळ दी कृपा दी अभिशेकान बर आशिर्वादान बर येदोळ ह्या रितीर एक आयिल्ल्या आनी वाटेर आशिल्ल्या सगळ्यांकी तुज्या पवित्र हाताक हांव समर्पीत करता तुज्या दैवीक सक्तेन तांकां सांबाळ आशिर्वादीत कर सगळ्यांक जाय असले मतीचे समाधान कुडीचे भलायकी शांती समाधान तांकां लाभय म्हण मागता पळयणार आशिल्ल्यांक तुज्या अधीन हांव समर्पीत करता सोम्या तांकां सांबाळ आशिर्वादीत कर कृपेन बर म्हण मागता मरिये आमचे माये तुका आमी मान करता आसतना जेजू लागीं मागून सर्गींचे बेसांवां आमकां दान दी माये नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगता श्रेया भितर सदैव आनी सदैव फॉल जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या आमच्या घडी आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र जशा दिन तशा आणि सदा सदा आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सालुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान अध्याय 1 वळ 46 तवळ मरी म्हणाली म्हजो जीव सरस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकतेय संतोषान ओडटा कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडा सोर संतती म्हाका सदैव म्हणपा सारतल्यो कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यांत भगवंताचें नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां आपल्या काळजांत ओडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्वटायल्यान पदवेदाराक उंच सिंहासनांतावन ताणें सकला देवयल्यात किरकोळांक उंच उबारल्यात बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी क्रेस्तांक रेत्या हातांनी पाठी धाडल्यात आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें फाळो दिला आनी इस्रायलाक आपल्या साकरांक तो आदार दिवन आयलो उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक सदां काळ देवाचें उतार वाकणे तुका क्रिस्ता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
हालेलुया. हालेलुया. हो महिनो कोणचा महिनो? ऑक्टोबर. कोणाक समर्पित केला? रोजार माई. रोजार मायेक. सो ऑक्टोबर महिनो अखेर आणि 3 दीस आसात. हे सगळो महिनो रोजार मायेचे देवस्थान आमी केला. अशें आसतना आज मोरये विशेंत एक इल्लोसो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. सकाळ आमी बसया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोरयेची भक्त करता आध्यात्मिक सेळेपणांतावन मुक्त. मोरयेची भक्त करता आमकां आध्यात्मिक शेळेपणांतावन मुक्त. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोरी माई आमचो मोग करता आनी आमा सोमेस्तांक जेजू सरशी पावोवंक ती कळनासतना मिनत करता. येदोळूच सबार जाग्यांनी तिणें तिचें दर्शन आमकां दिवन सोमयान आपणाचें बहिरंग जीवन आरंभ करतना दिल्लो तोच संदेश पातक रडा जिणी बदला. सोमया थंय तुमी पाटी येया म्हणलो संदेश ती दिते आसा. अशें मोरे माई लुर्द शारांत दिश्टीक पडली बेर्नेदताक. थंय आजून लाखांनी लोक त्या श्रायनाक भेट दिता आनी भेट दिल्ली गूण जाल्ली मनशां तांचें वॉकिंग स्टीक, व्हीलचेअर आनी कितें वस्तू ती वापरतलीं पिडेंत आसतना त्यो सगळ्यो थंय सोण्ण येतात. लुर्द शाराक तुमी गेल्यार थंय एक सेक्शन आसा व्हीलचेअरां आनी वॉकिंग स्टीक पुरो उमकळान दवरल्यान ते हजारांनी हजारांनी. थंय जाल्ल्यो साक्षी, थंय जाल्लें बरेंपण साक्षी रुपार ते परगट करतात. अशें परगट केल्ल्या साक्षेंत एक साक्ष तुमचे मुखार आतां दवरता. ती आवय दू ल्हानप्रायरच आरीच्या पिडेन पेंकटाचें बोळ ताका गेल्लें. कोणांगी सांगलें लूर सराक भेट दिवन थंय मागणें केल्यार तुजें दू बरें जाता. सोदवे कडेन सांगलें मोरी माई आमकां खंडिती हात सोडिना. ह्या पुता आमी मोरयेच्या पांयां तळी वचोन मागया. मोरी माई आपल्या पुता लागीं मागून तुका भलायकी पाटी दितेली. असल्या बोवार्थांत ही आवय आपल्याच्या ल्हान दुवेक काण घेवन लुर्स शहराक येता आनी थंय मिसाचें बलिदान जाल्ल्या तक्षण सक्रामेंताचो पुरश्याव थंय काडतात. मुखार सक्रामेंताचो जेजू, फाटल्यान मोरये मायेची असर्यांची इमाज ती पुरश्यावार हाडतात. हजारांनी लोक त्या वेळार भक्तीपणान मागतात. हजारांनी लोकांक थंय बरेंपण घडता. अशें मुखार रावन भक्तीपणान जेजू लागीं मागोवंक ही आवय दू आयतीन जाली. पुरश्याव आरंभ जालो. सक्रामेंतान ताचो जेजू तांच्या मोदगांत येते आसलो. हे भुरगें भक्तीपणान जेजू लागीं मागा लागलें, सोम्या म्हाका म्हज्या पिडेतावन गूण कर. ह्या दुयेंसांगाता ही आवय मागा लागली. सक्रामेंत तांच्या मुखल्यान पाशार जालो. मोरये मायेची इमाजी उतरून गेली. पूण ह्या दुवेचेर कितेंय बदलावण येवंक ना. दुवेन आवय लागीं म्हळ्यार मम्मी
जेजून कित्याक म्हाका गूण करूंक ना? जेजून कित्याक म्हाका गूण करूंक ना? आवय म्हणाली, निराशी जायनाका पुता. आज जेजू उतरून गेला जावंक पुरो, फाल्यांय यात्त घडये जेजू यात्त जाग्यांतल्यान येतलो. फाल्यांय आमी मागया, तुका भलायकी मेळ्ळ्या शिवाय हांव ह्या जाग्यांतावन वचना. दुसऱ्याय दिसा दोगांय भक्तीपणान परत्यान जेजू समोर आयलीं. सक्रामेंताचो पुरश्यांव आरंभ जालो. अदीक बोवाडतान येंदू मगते आसले. सक्रामेंत लागीं येताना हे म्हणालें, सोमया म्हजेर दया दाखय, सोमया म्हजेर दया दाखय, म्हजी पिडा तूं काण घाल. सक्रामेंत ह्या भुरग्यातावन पाशार जावन मुखार गेलो. कांयच बदलावण येनातलें पळोवन व्हडा तळ्यान हें भुरगें म्हणालें, जेजू तुवें म्हाका आपडोवंक नाय न्ही, तुज्या मम्मी लागीं सांगता. जेजू तुवें म्हाका गूण करूंक नाय न्ही, तुज्या मम्मी लागीं सांगता. मोगाचनो आसर हें थंय घडलें खंय, येंदू एकत पटी उबें रावलें खंय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज सबार पंगड, सबार रितीचे मागणे करचे व्यक्ती आमचे मदगत चड जाता आसतना पयल्यान पयले मागण्याच्या व्यक्तींक आनी करचें सवाल जावन आसा. कातोलीक पवी सभेंत मोरयेक दिवचो मान बायबलांत ना. तुमी बेस्टन्स यमकांडाक वचोंक मोरयेक देव करते आसात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बायबल समकट्ट वासीन आसतना अर्दे कुरे रितीरेक वचोन कॉलेंगी म्हाका बरें जालें म्हूण सांगोन कातोलीक पवी सभेत हांव हे कस्सणे भायर वेतेल्यांक सांगता. पवित्र कातोलीक पवित्र सभेंत जें कितें भक्तीपण आमी आसारतांव या करतांव ते एका दिसान आयिल्लें भक्तीपण न्हय. परत्यान 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 वरोवन ते आमकां दिल्लें भक्तीपण जावन आसा. तर देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कातोलीक पवी सभा तिचे इतल्याकच मोरयेक मान दिना. बगार बायबलांत कितें प्रूफ आसा की ताचे तावनूच मोरयेक आमी मान करता. मोरयेक देव करी नांव हें आमच्या मोतींत आसूं ती मोरी देव न्हय. म्हजे बरीन तुजे बरीन सी एक मनीस जाल्यार देवान तिका विंचून काडल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज प्रमुख जावन एक 4 संगती विशेंत आमी नियाळ करूंक वेतेल्या. पयल्यान पयलें, सोर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतेल्यो. हें एक वाक्य. कित्याक मोरयेक आमी सदैव म्हणूंक जाय. दुसरें, मोरयेची गरज कितें आसा. पवित्र सभेन जावन दी, आमच्या संरक्षण रक्षण चरित्रेंत जावन दी मोरयेक कसलो मान आसा. तिसरें, कोंताच्या तेर्सांत आमी कोणाक मान दितांव. आनी तिसरें, कोंत मोरयेन आमकां दिल्लें एक बोळादीक हातेर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ते देखून आज दिवचो शर्माव तुमी एका काणांत आयकोन आनी एका काणांत सोडचो शर्माव न्हय, बागेर काळजांत जोगोवन दवरचो शर्माव जाय. कित्याक सबार पटी आमकांय
तेंते सवा येताना हे मोरी काल्याक जेजू मात्र पुरो ने म्हणलें ताळण्यो येवंक पुरो सबारांनी आमच्या खाणांत सिसें वतलाय जावंक पुरो त्या देखून सताक आमचे काण केप्पे जावन तांणी दिवचे तांणी सांगच्या संगतीकत आमचे कान उक्ते जाल्यात जावंकी पुरो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मगाच्यानो सोर संतते म्हाका सदैव म्हूण पासारतेल्यो. पवित्र पुस्तकांत मोरी माई सांगता सोर संतती आस्तावन म्हाका सदैव म्हूण पासारतेल्यो. तर मोरये मायेक असलो मान कित्याक? आमचे पंगडाचे भाव आनी भयणी सांगतात मोरी तात्कालीक जावन देवान विंचून काडली. जेजू आयलो ती तांतयाचें सरल तांती आमलेट केल्या उपरांत सरलाक तुमी कांय मान दिजे म्हणना. सरल काण्ण उडोवचें. नारळ कांतल्या उपरांत कट्टेची गरज ना. बरें कित्याक पवित्र आत्म्यान बरोवन तांणी प्रसंग करचो जावन आसा. आमी कोण तांकां सवाल करूंक? अशें म्हणटा आसतना त्या भावाक त्या ब्रदराक हांवें सांगता तूं ब्रदर जावन नेमाक जाल्या उपरांत तुज्या आवयकी तुवें मान दिवंक ना. कित्याक तात्कालीक जावन तुका तिणें जल्म दिलो. आतां देवान तुका विंचून काडला. तुज्या आवयक मार्गार उडय. तें उडयना तो, तें उडयना. तें उडोवंक तिसरो उपादेश तो सांगता आवय. चवथो उपादेश आवय बापायक मान दी. थंय तो चवथो उपादेश येता. हांगा चवथो उपादेश येना तांकां. हांगा आमी कन्नूड येता काय. हांगा आमी कन्नूड येता. तुका नाका जाल्यार तूं कन्नूड या. आमच्या मम्मीक आमी कन्नूडोवंक आमी वप्पना. आमकां चवथो उपादेश सांगता आवय बापायक मान दी. त्या देखून जेजून त्या दीस खुर्सार उमकळो नासतना त्या आवयक आमकां दिलां. त्या देखून आमी तिची जतन घेता. तुका करजोवचें नाका. आमी मान दिताना आमी तिच्या मुखार मागता आसतना हांकां खरोच कित्याक येता की म्हाका कळना. वगत बसचें न्ही. तुका बांगडे जायनात म्हूण हांवें बांगडे केल्यार तुका काल्याक न्हंची. तुका जायना जाल्यार कांय नाका. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर देवाच्या उतराक आमी हें देवाचें उतर खंयच्या रितीन समजून काण घेवचें? सोर संतती आस्तावन म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक तिका सदैव म्हूण आमी पासार जाय? पयलें कारण जावन आसा हांवें आनी तुवें तिका विंचूंक ना. हांवें आनी तुवें तिका विंचूंक ना. सर्गांनी संवसार रचल्या देवा बापाक ती गरज पडली. देवा बापान तिका विंचलें आनी देवा बापान नमान मरये कृपेन भरलेले हांव तुजे सांगाता आसा म्हळें. कोणाक ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी कितेंय विंचतां जाल्यार पाड विंचतां गी. सांतेक गेल्या उपरांत टोमॅटोक 100 रुपया आसल्यार 50 रुपयांक खुसुर्ले दिता म्हूण सांगल्यार तुमी हाडटात ते. 1 किलो हाडच्या बदला काल 10 किलो हाडटात वैगिने. 3 टोमॅटो घालच्या बदलाक 1 टोमॅटो घालतात जाल्यार रे बऱ्यांतलें बरें इंतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बऱ्यांतलें बरें आमी विंतां. तरकारी काण घेतना जावं दी, मांस जावं दी. आनी आमचे स्त्रियो कापडाच्या अंगडी जयलक्ष्मीक गेल्यार दिल्लें हाडून येता हांवें आमी. 11 वरार गेल्यार एक कापड काण घेवन भायर येतना 3 वरां जातात. 4 बोटली तांचे उदक मुग दिता आमी. आनी त्या सेल्समॅनान तो दिसाना मागीर वण्ण घालच्या पोरसाक पळय दिसाना. मागीर लास्टाक फस्टा काडिल्लें कापड पळय तें तूं कलचें यंत जायत म्हणचें. प्रेज द लॉर्ड. ताका त्या कापडाच्या राशीर निके पूण सासणाचो विशय मागोवन मागीर आमी फस्टाचें कापड काडून घेवन म्हळ्यार बऱ्यांतलें बरें काडल्यार आमकां
दिल्लें आमी हाडना तो फस्ट ताणें काडल्यार आमकां लायक जाल्यार आनीकी बरें आसा गे म्हण पळयता हांव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हणटा आसतना मोगाचेनो मोरयेक विणटा आसतना संवसारार स्त्रियो नातल्यो गी, आसल्यो गी ना, आसल्यो. तर मोरयेकच तो मान कित्याक पावो जालो आमकां कळीत ना. देवा बापान तिका विंसलें, त्या खातीर आमी तिका सदैव म्हणूंक जाय. हांवें आनी तुवें विंसलें जाल्यार आमी कांगी मोतीच्या इड्यांत कालेंगी दवरून विंसलां आसतलें. फाल्यां सकाळीं आमकां आस्त मेळटली म्हणून तिका इल्लें बरें केलां आसतलें म्हणटात वैगी न्ही. आतां 5 भुरगीं आसल्यार एक मलगडो आवयक पळयता जाल्यार उरले 4 काले म्हणटात. तांकां पळोवंक जायना म्हणनात. तो कित्याक पळयता म्हळ्यार 8 कांगणां तिचे कडेन आसात, जी लास्टाक म्हाका मेळटली म्हणल्या आशेन तो पळयता म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ती 8 कांगणां तूं काही काणगे येत न्ही, तें नाका, रिस्क नाका, रिस्क नाका. प्रेज द लॉर्ड. पळया इतलीं जाणां आसल्यार देवा बापान मोरयेक विंसलें म्हणटा आसतना थंय कितें आसा म्हणटा आसतना मोरयेक आमी सदैव म्हणूंक जाय. सेकंड, ती पातक नासतना जल्मली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक एवेच्या अविधयपणांत पातक ह्या संवसाराक आयलें. आतां पातक आसल्या एका स्त्रियेतय जेजू जल्मलो जाल्यार ताकाय पातक येतें आसलें. मूळ पातक म्हणटा हांव कितें, तें जेजूकी येतें आसलें. पूण देवा बापान मोरयेक पातकांतावन मेकळें केलें. म्हणटा आसतना आनी एक क्वॉलिटी मोरयेक एटॅच जाली, त्या देखून आमी तिका सदैव म्हणूंक जाय. त्या खातीर मोरयेक आमी सदैव म्हणून पासारतांव. तिसरें, देवाची आवय ती जाली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजूक तिणें जल्म दिलें. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर मोगाशेनो जेजूक एका स्त्रिये मुखांतरत येजे म्हूण नातलें. एक गडगडो पडोवन सकला येवी येता आसलें वैगी न्ही. एक व्हडलो रूख 2 पाळीन जावन ताच्या भितरल्यान भायर येवी येता आसलें वैगी न्ही. आसडीत जण पाती येता आसलें. ह्या दर्यातावन एकत पटी वयर उपजोन येवी येता आसलें. पण देवाची खोशी त्या स्त्रिये मुखांतरत सोम्यान ह्या संवसाराक येजय म्हण आसलें. म्हणटा आसतना आज प्रधानमंत्रीच्या आवयक मान दितात. कित्याक प्रधानमंत्री वरवीं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज मोरयेक आमी मान दिता तिचे मुखांतर आयिल्ल्या जेजू खातीर. प्रेज द लॉर्ड. जेजूक तिणें जल्म दिलो आनी जेजून आमकां खुर्सार मरोवन आमची सोडवण केली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. चवथें, कित्याक तिका आमी सदैव म्हूण पासारूंक जाय, ती विधेय जाली. आबळे सोम्याची साकर तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जावं. विधेय ती जाली. देवाची आवय जावन मोरये मायेक कितेंच मेळोंक ना. काय मेळ्ळें मोरये मायेक? काय मेळ्ळें? ना. तुमकां म्हणी ग्रहलक्ष्मीचे 2000 रुपये म्हणी येतात वैगी न्ही. बसार एक एटलिस्ट आधार कार्ड दाखयल्यार एक फ्री टिकेट म्हणी मेळटा वैगी न्ही. KSRTCंत गेल्यार फ्री टिकेट. रेशनाचो तांदूळ कितलो कितलोय मेळटा की ना. आनी आश्रय साईट मंडळ पंचायतींत घर आसा की ना. मोरये कांय म्हणी देवान दिलें, जस दिल्लें घालें. तूं देवाची आवय जाताय मुगदलें. मागीर ना, देवान पुरत मोरयेक सोण सोडलें. घर ना. देवाच्या पुताकय जल्म दिलो.
तुवें जल्म दिल्लो जाल्यार सवाल 33 आले तूं देवाचो पूत की नाही कोणाचो पूत वचून वचून गोठ्यांत जल्म दिवची परिस्थिती म्हाका हाडली न्ही म्हाकाच डावट मारता म्हणटा आल्यात वय की न्ही आनी जल्म दिला मात्र आतां हेरोद भुरग्याक जिवेशी मारूंक पळयता म्हणटा आसतना परत्यान देवदूत येवन म्हणटा रातोरात्री वच इजिप्टाक हांव आनी तूं जाल्लें जाल्यार तो देवाचो पूत न्ही पुरो पळयतलो वगत हांव स्वस्त कांबळ घालून न्हिदता कालें जाल्यार जावं दी म्हूण तेल्यात प्रेज द लॉर्ड आतां पळया आतां ट्रान्सफर जाताना पळया गोवा सांगाता बायलो वचना ते म्हणटा तूं अप एंड डावन कर आमी हांगात आसता थंय कालें इस्काल आसा कोण ना हप्त्याक एक फावटी आयल्यार पुरो हांगात पडोन मरो जे म्हणना प्रेज द लॉर्ड पूण मोरयेन एक उतरी सांगूंक ना विधेय ती जाली तिका इज बी आडल्या त्या घडयेतावन जेजू कुर्सार मरता पर्यंत तिणें एकच एक उतर देवा विरोध उलोवंक ना अखंड विधेयपणान देवाच्या खुशेक तिणें खलती मान गेले त्या खातीर आमी तिका सदैव म्हणटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पांचवे कारण मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतली आनी सर्ग संवसाराची राणी म्हणून तिका कुरवार केले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हळ्यार एबिलिटी या लक्षणांतल्यार कोणाकी वयल्या हुद्द्याक वर्णांत वैगी न्ही तर मोरयेक कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतल्या जाल्यार देवान तिका वेंचून काडला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हें पयलें कारण मोगाचें न्हू मोरयेक सदैव म्हण आमी कित्याक पासारता दुसरें मोरयेची गरज आमकां आसा गी मोरी जाय गी म्हाका आनी तुका जाय गी कळीत ना जेजूक ती जाय पडली देवा बापाक ती जाय पडली तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमच्या बोवार्थाच्या चरित्रेंत जेजूच्या जिणयेंत 4 मुख्य खांबे आमी पळयता बोवार्थाचे 4 मुख्य खांबे ते जावन आसात पयलें जेजूचो जल्म दुसरें जेजूचें बहिरंग जिवन तिसरें ताचें कुर्साचें मरण चवथें पवित्रोत्तमो शिसांचेर देवोन आयले आनी पवित्र सभा आसा जाल्लें घटन हे 4 संगती आमच्या भावार्थांत बारी आमी गमन दिजय जाल्ल्यो संगती जावन आसात आनी ह्या 4 संगतींत आमी पळयता मोरी थंय आसा मोरयेचें हजारपण आमी थंय पळयता जेजूचें जल्म कोणें दिल्लो मोरयेन दिल्लो वयगी न्ही जेजू जल्मातना मोरी थंय आसली प्रेज द लॉर्ड आनी 30 वर्सां ताच्या सांगात ती जियेली त्या खातीर जेजू कोण ताची कॅपॅसिटी कितें म्हणलें संवसारांत कोणा एकल्याक कळीत आसा जाल्यार तें कोणाक मोरयेक मात्र प्रेज द लॉर्ड आनी आमच्या कुटुंबांत ती आमी आमच्या कुटुंबांत वाडच्या भुरग्यां विशीं शेजारचीं थोडीं कालेंगी उलयतात आनी थोडीं कालेंगी उलयतात वयगी न्ही त्या दाळा मम्मी कालें म्हणटा ताणी कालें उलोवचें म्हाका गोत्तू न्हय म्हजो पूत कोण म्हणून प्रेज द लॉर्ड आपण जल्म दिल्ल्या विशयंत एकल्याक करेक्ट जावन कळयत आसा जाल्यार ते आवयक मात्र जेजूच्या जल्मांत मोरी आसली जेजूच्या बहिरंग जिणयेंत मोरी आसली खंय आसली मोरी जेजूच्या बहिरंग जीवन आरंभ करतना मोरी खंय आसली मोरी आसली की आसली काना गांवच्या काजाऱ्या माटवांत ते दोळमसर जेजू कोण म्हूण कळीत नातले लोकांक पयल्या असरयें ताणें केलें खंय काना गांवच्या
कासारा माटवांत खालें उणें पडलें थंय वाईन उणो पडलो वैगी न्ही कित्याक उणो पडलो आतां तुमगेर एक मुदी आसा जाल्यार 200 जाणांक आपयलां जाल्यार कितल्या जाणांचें जेवण करतात तुमी एक्झॅक्ट 200 वैगी न्ही हेळिल्लें कॅटरिंग आसल्यार ते खाले म्हणटात हेळिल्लें कॅटरिंगाचें आसल्यार 200 न्ही 175 पावता आमी वाडटा वडी येता आतां लोक चड खायना प्रेज द लॉर्ड वय पयल्यान पुरो दोय मारून वाडटाले वैगी न्ही पयल्यांच्या काजारांनी दोय आहले वैगी फुल्ल दोय दुकरा मास आहले वैगी न्ही आतां एदिंत कुलेरा ट्विंक 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 लोणचें वाडलें बरें वाडटा प्रेज द लॉर्ड ते 175चे 275 जाणांकी वाडयेता तशें वाडल्यार प्रेज द लॉर्ड वय पूण कालें जाता थोडे पोटी उणें पडटा वैगी न्ही थोडे पोटी उणें पडटा हांगा वायन कित्याक उणें पडलो हांव चिंता वायन आंबट नातलो बरो आहलो म्हूण आंबट आल्यार पियेनांत वैगी न्ही वायन बरो आहलो वायन बरो आसलो आनी थोड्यांक खालें म्हळ्यार घरा पयशे दिवन पियेतना 60 अमाल जाता तांकां 60 एक ते म्हळ्यार बोल्सांतले पयशे न्ही हेचे 60 अमाल जाता हें फ्री मेळटाना वय न्ही 180 घाल्यार मुय साबले पर्यंत जाता फ्री न्ही काय बोल्सांतले पयशे वचनात न्ही तुमकां जाय आसलें पुरो दवरलां धाकशे नाकात काणगेया वैगी न्ही एक काण घेवन एक व्हरूंकी बोल्सांत घालून येता वैगी न्ही हय म्हणटा आसतना हांव चिंता तांतूं एक 25 जण डबल डेकर आहले म्हूण डबल डेकर म्हळ्यार दोन बडी काण घेवनशे 25 जण म्हळ्यार 50चे गेले गी प्रेज द लॉर्ड हाका बेस्ट एग्जाम्पल पळयात तुमकां वडांक तें पुरो नाका हें धाकट्या भुरग्यांक पळयात तांकां जेवण आनी कांय नाका आयस्क्रीम दितात गी तांकां एक केल्यार पावना पावताय ना हांगा एक कावंटर आहल्यार थंय एक कावंटर आहल्यार हांगा एक कावंटर आहल्यार येताना उलोवन येतात हांवें 4 केली रे 4 कण गेली त्या अंकलान अशें पळयलें हांवें सकयल पळोवन हात दिलो अंकलान दिलें आतां चिंता अले एक 50 भुरगे आसल्यार लास्ट पंक्तीक आयस्क्रीम मेळत गी ना न्ही कित्याक म्हळ्यार 50 जाणांचे आनींत केलां न्ही ताणें पुणे गेल्ल्यान तुमी भाग्यवंत मनशां एक आयस्क्रीम खातात म्हणून 200 करेक्ट हाडल्यात ताणें पीस हांगा 50 जाणांनी केल्या मागीर लास्टाच्या पंक्तीचे काले म्हणटात आयस्क्रीम नासतलें हेका आल्यांचें काजार आयस्क्रीम आहलें ताणें करेक्ट हाडलां आनी दोन केल्ल्याक कोणें काले करीचे प्रेज द लॉर्ड अशेंच जालें थंय म्हळ्यार जेजू सांगता म्हजो टायम आणकी येवना आतां हांवें असर्यें केलें जाल्यार म्हजी खुर्साची वाट आरंभ जाता मोरे म्हणटा तूं ताकाच न्ही आयिल्लोय आमचें सोडवण करूंकूच न्ही तो आयिल्लोय तो कितें सांगता तें तुमी करा बैरंग जिणयेंत मोरी थंय आसली मोरयेन मागणें केल्ल्यान हें पयलें आसर्येन जेजून मोरये खातीर थंय केलें तिसरें मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ताचे खुर्साचें मरण सकडी जेजूक सांडून गेले पूण मोरी खुर्साच्या मुळांत आसली जेजू मरतना मोरी थंय आसली सोडवणेच्या कामांत मोरी थंय आसा मोरयेची गरज आसली थंय त्या खातीर मोरी थंय आसली चवथें पवित्रोत्मो देवून येता आसतना 11 जाणां शिसांक सांगाता काण घेवन मागल्ले मोरयेन
आनी मोरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर पवित्र आत्मो देवोन आयलो आनी पवित्र सभा थंय घडली. पवित्र सभा घडतनाय जेजू जल्मातनाय मोरी आसली, पवित्र सभा घडतनाय मोरी थंय आसली. म्हणटा आसतना मोरयेची गरज आमकां आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी साबार जाणांनी सांगचें, जिवीत दिवचें उदक आमकां जाय. तुमच्या घरा उदक कशें येता घरा भितर? उडपीन तर पावस आयिल्ल्या क्षण घरा भितर आयिल्लें दिसता उदक. प्रेज द लॉर्ड. आतां नॉर्मल जावन तुमच्या घरा भितर उदक कशें येता? टँकीत हां टॅपान, वय टॅपान ती येजे जाल्यार कालेंगी जायचे न्ही, पाईप जायचे न्ही, वय की न्ही? हां टँक जायचे न्ही, वय टँक येतावन पाईपा मुखांतर उदक येता. उदक इम्पॉर्टंट न्ही तुमकां? हां आनी साबार जाणांनी सांगचें, आमकां उदक आसल्यार पुरो, पाईप नाका. उदक जाय, टँक नाका. उदक जाय, थोडे नाका. उदक जाय, न्हंय नाका. उदक जाय, पावस नाका. म्हळ्यार तर आमकां जाय असलें जिविताचें उदक जेजू तो कसो आयलो? मोरये मुखांतर आयलो. हां जिविताचें उदक तुका जाय जे जाल्यार पायपेची गरज आसा. पायप नासतना उदक येना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हां जेजू पुरो, मोरी नाका. म्हळ्यार जायत मोरी जायत आमकां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर तिसरें संगत आमी ध्यान करूंक येची आज, कोंताच्या तेर्सांत कोणाक आमी मान करता? मोरयेक. कितलीं जाणां सांगता तूं मोरयेक म्हण हात वयर घाला. बेगी बेगी बेगी. When you doubt, you are out. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. कोणताच्या तेर्सांत? जोर सांगा. तप्पू. अंगात आमी सुकोवन पडल्या. कोणच्याच्या तेर्सांत मोरयेक आमी मान करिना. मोरयेक इन्स्ट्रुमेंट मात्र. आमी मान करचो कोणाक? जेजूक. हें उडास तोरा साबारांनी चिंतलां. कोंताचो तेर्स म्हणटा आसतना मोरयेक मान करता, मोरयेक मान करता. ना, कोंताच्या तेर्सांत मोरये मुखांतर जेजूक मान करता. प्रेज द लॉर्ड. हें तुमकां करेक्ट हांवें सांगत जाय जाल्यार कोंताचो तेर्स कसो आरंभ जाता? बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान, त्रिएक देवाच्या नांवान आमी आरंभ करता. आरंभ करता. सत म्हणटा देवाक. हांगा मोरयेक मान करता आमी ना. आमचो भावार्थ आमी उसारन सांगता. आमचो भावार्थ आमी उसारन सांगता. देवान हो संवसार घडलो, कशें पातक आयलें, कशें जेजू ह्या संवसाराक आयलो, कशें ताणें कश्ट सोंसले, ताचे उपरांत पवित्र सभा कशी घडली, पवित्र सभेची सतां कसली, तें सकडी हांव सत म्हणटा म्हूण परगट करता. ताचे उपरांत आमच्या बापा कोणें शिकयलें मागणें? जेजूनंत शिकयल्लें मागणें. देवाचें उतार वैगी न्ही? बायबलांत आसा गे तें आमच्या बापा आसा गी. तर कोंताचो तेर्स म्हणचें पातक गी. साबार जण अर्दे मांडे सांगतात न्ही तुमी कोंताचो तेर्स म्हणचें पातक म्हणून. तर आमच्या बापा म्हणचें पातक गी. हां ना न्ही, ना न्ही, समजलें गी. भितर रिगलें मांड्या भितर. हां कितलें सांगल्यार घरा येताना डोंकूत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या ब्रदरान अशें सांगलां न्ही, ह्या पदराबान अशें कितें सांगचें. आमच्या बापा जेजून शिकयल्लें मागणें. ओके नेक्स्ट.
नमान मोरये कोणें शिकयल्लें मागणें? बडव्यान. वय 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 आमी वाचचें तितल्यांत बडव्यान 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 म्हण. आतां इस्कालांत एचएम आसा आया आसा वय की न्ही? आं इम्पोर्टन्स कोणाक? आं एचएमाक वय की न्ही? पूण पुरा संदेश व्हरचो कोणें? आयान वय की न्ही? एचएम ऑफिसान बसोन आसता 6ನೇ क्लासीक 8ನೇ क्लासीक कालेन सांगचे जाल्यार टै म्हूण एक बेल्ल मारता, आया कुंय म्हूण येता वय की न्ही? हां आया इलेक्शना आयाच्या हातांत एक चीट दिता. कोण? एचएम. 8ನೇ क्लासीच्या टिचरीक व्हरून दी, क्लासीन वाचून सांगून दी म्हण. आतां टिचर आमची आया बेनेडिक्टा हें काण घेवन आयलां, आतां वाचता म्हणटाय. आं ना. आनी काले म्हणटा एचएमान सांगलां फाल्यांत हांव एग्जाम खंय. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी सकड आयाचो संदेश म्हळ्यार हाका अर्थाय ना. त्या देखून गब्रियल बडव्यान काली चीट हाडली, मात्र चीट कोणाची? देवा बापाची. प्रेज द लॉर्ड. हां देवा बापान सांगलें नमान मोरये कुरपेन भरलेले आनी थंय जागो ना. एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार बायल मनशां येजमान्या लागीं साकर हाड म्हूण केदाला सांगतात. सत्त सांगचें म्हाका. डब्बा खाली करून कोरटावन चाक घाल्या उपरांत सांगतात की अर्दो किलो आसतानांत सांगोंक सुरू करतात वय की न्ही? आं तुमच्या येजमान्यान साकर हाडचे जाल्यार 4 दीस जायचे, तुमकां वत आसता ते दळमसर रिजोर आसता, थोडे पटी सांगले दीस ताडता तो वय की न्ही? आं आतां तुमी साकर ना म्हळें ताका कालें बोगलेंगी ताणें हाची किरकिरी नाका म्हणून 2 किलो हाडून आयलो तो. कितलें? 2 किलो. तुमचे ऑलरेडी 1 किल्याच्या डब्यांत अर्दो किलो आसा, ताणें कितली हाडल्या? 2 किलो हाडल्या. आतां तुमी कालें करतात, फस्ट त्या डब्याक साखर घालतात वय की न्ही? आं कितली भरता? अर्दो किलो मात्र भरता. जाल्यार तुमी दडावन 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 1 किलो भरच्या डब्यांत 1/4 किलो भरतात वय की न्ही? हां मागीर टायट करून तांपण्या भरता. आतां दुसरी साखर घालूं जाता थंय? आं आं फुल्ल जालें. कुरपेन भरलेलें म्हळ्यार हेंशें. थंय जागो ना आनी दुसरी कुरपा भरीचें म्हणना, फुल. कोणें सांगलें? देवा बापान सांगलें. तर देवा बापान शिकयल्लें मागणें नमान मोरये. देवा बापानंत मोरयेक नमान केला जाल्यार हांवें आनी तुवें नमान करच्यान चुकाय? हां चूकय पडटा म्हळ्यार बडव्यान नमान केलो म्हणल्यार चूक भोगता. पूण तें इल्लेशें फ्लॅशबॅक वचून कोणें नमान करूंक सांगलें बडव्याक? बडवो खंय आसलो, खंय तावन आयिल्लो म्हणलें आमी इल्लें चिंतल्यार तें बोबाड तिकट जाता. प्रेज द लॉर्ड. नमान मोरये कुरपेन भरलेले. संता मोरये कोणें शिकयल्लें मागणें? एलिझाबेथन सांगलें, पूण कोणें सांगयल्लें? पवित्र आत्म्यान सांगयल्लें. तर पवित्र आत्म्यानंत मोरयेक देवाची आवय म्हूण उलो केला जाल्यार हांवें आनी तुवें उलो करच्यांत चुकाय? हां पवित्र आत्म्या वरवीं वड जायनाका. पवित्र आत्म्याक सकला घालून तूं भाग्यवंत आत्मा जायनाका. प्रेज द लॉर्ड. हां तूं म्हाकाच सगळें गोत्ता आसा पवित्र आत्मा आमच्याच घरा भाड्याक रावला म्हणून ना 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 तशें केल्यार मात्र सांगलें बरें जाता. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्यानंत मोरयेक देवाची आवय म्हूण उलो केला जाल्यार हांवें आनी तुवें उलो करूंक आसा. आतां नेक्स्ट कितले मिस्तेर आसात सद्याक? आतां आमकां कितले मिस्तेर दिल्यात? चिंतून एक 15 दिसां उपरांत वॉट्सॅप करतात गे म्हाका. आतां लेख करतात खंयच्या पुरात गे म्हूण. कितले मिस्तेर? 20. संतोषाचे, दुखीचे, आनंदाचे,
उजवाडाचे वैगिने आता एक एकत या आणि तू मोरयेक खंय आमी मान करता म्हूण म्हाका सांगा ओके संतोषाचो मिस्तेर पयलो मिस्तेर खाली खबर कली जेजो मुनीस जाता ते इम्पॉर्टंट खबर इम्पॉर्टंट खबर हाडली खंयची इम्पॉर्टंट खबर दिल्ली इम्पॉर्टंट न्ही खबर खंयची म्हणल्यार इम्पॉर्टंट जेजू मुनीस जाता दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथची भेट करता आता मोरी एलिझाबेथची भेट करता आसतना कोण उगडापण जाता जेजू उगडापण जाता कित्याक एलिझाबेथच्या गर्भांत आसलो स्नानीक जुवांव पुटुक म्हणून डान्स करता कित्याक डान्स करता बेश्टें डान्स करना तेंचे जो आसा म्हणलें आमकां तिसरो मोरी जल्माता की जेजू जल्माता जेजूक मांडमो चवथो मोरी बाळोक जेजूक तेंपलांत बेडयता पांचवें हांगा मोरी एक मान खंय आसा जेजू विशयी दिता आमी शिकता ओके दुसरें आनंदाचो मिस्तेर स्वामी जेजू जिवान जाता ओगी तिसरें सडगार चडता जेजू तुमो तिसरें पवित्र आत्मा उपकारान आपोस्तलांचे देंवता चवथें घेता कोण घेता घेवचें इम्पॉर्टंट ती जावन तूं वयर वचोवना कळ्ळें गे कोणें घेतलें जेजून घेतलें पांचवो मिस्तेर कुरवार करतात करचो जायजे न्ही कोण करता कामिला आमगी इनास आमगी केल्लें कोणें कुरवार केल्लें कोणें जेजून दुखेचें मिस्तेर जेजू म्हळ्यार म्हाका रगत घाम येता खब्या म्हणून जजबानांनी मारतात नेक्स्ट कांड्याचो कुंवर चवथें पांचवें हांगा मोरयेचे विशयन कालें आसा बावार्थाची सातां आमी उसारता उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान न्हंयत पवित्र स्थान काना गांवांत पांचवे देवाचे राज परगडता चवथे ताबोर पर्वता रुपांतर जाता पांचवो एवकारिस्त घडता जेजू विशंत धर्मगाच्यान 20 उपादेशी सेंटर जातात जेजू विशंत मोरी खंय येता हांगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हणटा आसतना आमी नमान मोरये म्हणटा तें मागणें मोरयेक कोणें मान केल्लो देवा बापान मान केल्लो आमी उडास काडटा 10 पटीन ती नमान मोरये म्हणटा आसतना देवा बापान मोरयेक सर्ग आनी संवसार रचल्या देवा बापानच मोरये मुखार तकली बगावन तिका नमान केलो आसतना हांवें आनी तुवें नमान करच्यांत कांय सूख ना आनी हरियेक 10 नमान मोरये मुगदल्या उपरांत आमी कितें सांगता आनंद बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या हे आमी उडास दवरया 10 नमान मोरये जाल्या उपरांत देवा बापा देवा पुता देवा पवित्र आत्म्याक मान करता त्या देखून अशें मान करता आसतना तकली निट्ट करना आनंद बापा काडचें न्हय काले गरजे तकली बागावन आमी महान करी जय पास्टाचे बापाचे पुताचे काडचे पवित्र आत्म्या त्रिएक देवाक आमी उडास काडचे तेर्साच्या मोदे आमी आनंद बापान पुतान पवित्र आत्म्याक म्हणचे तांकां मान करचें जावन आसा त्या देखून तकले बागावन आमी तें सांगत जय प्रेज द लॉर्ड प्रेज बेश्टें सांगचें न्ही त्या देखून कोंताच्या तेर्सांत आमी मोरयेक मान करना बगार कोणाक जेजूक मान करता मोरी आमकां एक पायप आसले बरी एक बस आसले बरी
एक वेहिकल आसलें बरें तिच्या मुखांत्र जेजू सरशीन आमी वेतावन तितलेंच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आनी मोगाशा भावान आनी भयणीनो, आमच्या हातांत आसचें हें कोंत आसा पळया, मोरयेन आमकां दिल्लें एक बलिश्ट हातेर. त्या देखून तुमचेंच म्हणलें एक कोंत तुमच्या सांगाता आसूंक जाय. 2 कोंतां आसय, एक गोमट्यांत एक थोडी तेर्साच्या वेळार बीन्स कट्ट केल्ले बरी, अल्संदो कट्ट केल्ले बरी, कशीं 10 बोटां आसात न्ही, देवानी 10 बोटां तेर्स करूंक दिल्ली म्हूण चिंतलां. तशें जाल्यार मोरी खंय खंय दिश्टीक पडली की थंय थंय तिणें म्हणून जाल्लें तुमची 10 बोटां काण घेवन तूं तेर्स करा म्हणून. तिणें कोंत दिवची गरज नातली. प्रेज द लॉर्ड. आज आमकां स्टाईल चड जाला, कोंत यूज करचें उणें जालां, तेर्सी उणो जाला म्हणया. घंटे घातल्यान रिल्स पळोवंक आमचे कडेन टायम आसा, बोर जायना आमकां. एक पटी बसलीं जाल्यार सगळ्या घराक उजो पडल्यार हांकां कळना. पूण 15 मिनटां कुटुंबाची सांगाता मेळोवन एक ल्हान तेर्स करूंक आमकां पुरा साण भोगता. त्या देखून आज आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी समस्ये चड जाल्यात. पयशे बारी आसात, व्हड व्हड घरां जाल्यांत आमचे कडेन, व्हड व्हड घरां जाल्यांत, पूण त्या व्हड व्हड बांदिल्ल्या घरांनी समाधान हाडूंक आमकां जावंक ना. घरांत वस्ती करच्या सांद्या मोदें एकवट हाडूंक आमकां जावंक ना. पयशे आसात, आस्त आसात, कार आसा, बंगला आसा, पुरा आसा, कित्याक सांगाता मागणें करचें आज उणें जालां. जेन्ना हे कोंत आमी कितले पयस दवरता सैतान तितलो आमच्या लागीं येवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी काल चिंता म्हळ्यार सगळे म्हज्या पयशांनी हांवें करियेत. येस, पयशांनी पार्लर बांदियेत, पयशांनी किचन बांदियेत, पयशांनी इटेली तावन मार्बल हाडयेत, समाधान हाडूंक जायना. पुता एकवट हाडूंक जायना, शांती हाडूंक पयशांनी जायना. पयशे चड जाल्ले बरींत शांती घर सोडून येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार पयशाच्या मुखार कितेंय ना. काल पळया अलंगार बायलेनंत गोवाक स्लो पॉयझन घालून काडलां. बालकृष्णा बायलेनंत फस्टाक दोगांनी डान्स केलें, करीमणी मालिका नी नाल्ला म्हणून. बायलेन सांगलें ताका गोवाक तूं न्ही आनी एकलो आसा म्हणून. ताका पाप कळोवंक उत्तना तो हें रिल्स म्हूण चिंतलें ताणें आनी एकलो मेळ्ळो. स्लो पॉयझन घालें, मरोंक ना. रातीन 3 वरार ताका आपोवन गोळो अर्नून दिशी मारले. प्रेज द लॉर्ड. पयशे मुखार कांय आसना, काजार संबंदी आसना. त्या देखून सैतानाचें बळ आज चड जालां. तर ह्या सैतानाचें बळ आमी मोडी जाय जाल्यार मोगाशनो आमचे कडेन आसा जाय जाल्लें हातेर कोंताचो तेर्स. पळया, आदीं आमच्या मलगड्यांकडे पयशे नासले, वैगिनी पयशे नासले, मागणें आसलें, मागणें आसलें. आज पयशे चड जाल्यात, मागणें उणें जालां. आज आमी रितीन मागणें करा म्हळ्यार तें तुमकां संबंद जालें, आमकां न्ही. आमकां मागणें केदाळा दाक्तेरांनी हात उदारे केल्ल्या वेळार मात्र. आमच्या पयशांनी कांय जायना. दाक्तेरी म्हणटा देवा कडेन मागा म्हणटा आसतना सक्कड रिट्रीट सेंटरांचो, सक्कड मागच्या पाद्राबांचो, सक्कड भितरल्या माद्रेंचो उडास जावचो आमकां ते धाडात. तर मोगाचनो आमी आमच्या
जिवितांत जैत आमी जोडी जैगी आमच्या हातांत कोंत आसूंक जाय. ह्या कोंताचें बळ कितें म्हणून जे कोण हें कोंतां उपयोग करतात गी तांकां मात्र कळीत आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आज बघा भावान आनी भयणीन आमच्या भुरग्यांच्या गळ्यांत आमी कितें पळयता? ब्लेड, गदे, एन, आर, एच, एन एच दोगांची नांवां. अप्रूप कोंतां पळोवची गोमट्यांत. एटलिस्ट घाला, कित्याक म्हळ्यार आतां खंय खंय एक्सिडेंट काले म्हूण जाता म्हूण गोत्त ना. ओके, गोमट्यांत एक कोंत आसल्यार एक एटलिस्ट सिमिस्त्रीन म्हणी पुरतात. क्रिस्तांव म्हण गॅरंटी कळटा. तें कांय ना जाल्यार न्ही. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, चिंता मरतना व्हरचें काले आमी. मरतना व्हरचें कालें. आतां एक दोस्तोर आसा, मरतना पुरा चेन पुरा घालतात. भांगराची चेन काणाचें पुरा घालतात. खंय मुसोर सिमिस्त्री मुसोर ते दोन मुसोर रोडोन आसतात. गेली गे माय, दापडे घालचे पयले. काणाची काडा रे, काणाची काडा रे, काणाचे काणाचे चेनी आसा भितर आसा. हांवें चिंची इतली रडिल्ली मनशां ती कांय सोडटात की म्हणून मागीर वद्दाडचे. पोर एका मरणाक गेल्लो, हांवें अर्द घंटो राखजे पडले माती घालूंक. म्हळ्यार फ्रिजांत दवरलें गे ते काण पुर्रा सुजोवन टायट जाल्यात. गुणो काडूंक येना. काण नासतना माती घालूंक सोडनात. राखलो म्हाका बे आतां ही खट्ट करून काडटात गे म्हूण. खाणाची खाणत पिनून काडटात गे म्हूण चिंतलें. तशें वद्दाडते आसा. पूण तिच्या हाताक रेवडल्लें कोंत आहा पळय तें कोणाक नाका. त्याच्या विशयान कोणूय उलोवना. कोंत आसा म्हणून हाताचे कोंत काडा म्हणून कोणी सांगून. हांवें चिंतलें व्हरचें हें मात्र गे म्हणून आमी. मरतना व्हरचें हें मात्र, हें कोणाकय नाका. बाकीचें पुरो सगळ्यांक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तशें म्हणटा आसतना जिवितांत एक घट्टशें कोंत आतांत काणी घेया. मागीर कोणे कोणे आंगडीत हांव हाडिल्लें तुमच्या हाताक रेवडावचें नाका. तुमी उपयोग केल्लें कोंतूच म्हज्या हाताक रेवडाया म्हूण आतांत सांगा तांकां. प्रेज द लॉर्ड. तो देखून हें मातयेचें आयदनां पुरो हाडल्यार पळय एकत्त पटी तातूंत रांदता आमी. ना न्ही, तें कालें करता हांव. कोलें तें पुरो घालन वय की न्ही. तशें ती हें कोंती तुमकां लागीं जावन दी. नाजाल्यार जिणयेंत एक तेरसी करनात मरतना रेवडावचें हाताक कालें कर्माक. ताच्याक एक पेंडी बक्कण बांदल्यार बरें. प्रेज द लॉर्ड. एटलिस्ट उपयोग केल्लें कोंत आमच्या सांगात आसून दी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ते देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या कोंताक एक विशेष सकत आसा. मोनिका, क्रिस्टिना मोनिका, फिल्म एक्टर, युट्यूबर आसा. ताची साक्स आतां कॅथोलीक जालां. तें कन्नडांत ती एक्ट केलां ताणें. मलयाळम, तेलुगू, साऊथ इंडियन लँग्वेजांत बेस्ट एक्टर जावन आसलें. मोनिका म्हणून. आतां क्रिस्टिना म्हणलें नांव ताणें काण गेलां. अमेरिका आसा. वर्साक एक पटी इंडियाक येता तें आतां तुमी ताका मेळोवंक गेल्यार तक्षण तुमच्या हाताक एक कोंत दिता. तें कोंताचेर बारी भोगता ताका.
मोरयेमायेचेर बारी भोगत आनी ताणें युट्यूबार घाल्ली एक साक्स अशी आसा, क्रिस्टिना मोहिनी. ताका एक सैतान लागलें चेडूं लागीं येता. पूण हें मागणें करन ताच्या गोमट्याक एक कोंत घालता आनी कातोलीक पाद्राब तांकां मेळनातले वरवीं एका पास्टरा लागीं त्या भुरग्याक आपोवन व्हरता. ते पास्टरा लागीं आपोवन व्हरता मागणें करूंक. पास्टर ताच्या गोमट्यांत कोंत पळयल्ल्यांत एका क्रिस्टिनाक म्हणटा तें कोंत काड म्हणटा. ताका क्रिस्टिना म्हणटा कोंत ताच्या गोमट्यांत आसूं दी, तूं मागणें कर, तुका काल्या कडकळ आसता कोंत. त्या दाडा अशें उलयतना त्या चेडवाक त्या सैतानाक तो विचारता, हाचे भितर तूं कित्याक आसाय? ताका तें चेडूं म्हणटा, हाका काडूंक हांव आयलां, हाका लगड काडूंक आयलां. तर ताका लगड काडूंक तुज्यान कित्याक जावंक ना? तुका दिसना ताच्या गोमट्यांत आसचें कोंत? तें कोंत आसता म्हणसर म्हज्यान कांय करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. ताका सांगचें गोमट्यांत एक कोंत आसूं दी. तुमच्या सांगात खंय पयणाक येताना एक कोंत तुमच्या सांगात आसूं दी. कित्याक बलिश्ट एक हातेर जावन आसा. गॅब्रिएल आमोर वॅटिकनाचो डेलिव्हरन्स करचो फादराब आतां 95 वर्सां म्हूण चिंता हांव. गॅब्रिएल आमोर म्हणल्या फादराबान सैतानाक सोडयता आसतना ताणें स्टार्ट करचेंच नमान मोरये म्हणल्या मागण्यांत हांव. पूण एक फावटी एक युवकाचेर सैतान येवन तो सोडयता आसतना फादराब नमान मोरये म्हणटाना हो युवक म्हणटा, तूं नमान मोरये म्हण नाका, दुसरे खंयचें मागणें सांग, नमान मोरये म्हण नाका. ताका फादराब विचारता, तुका नमान मोरये म्हळ्यार कितें जाता? म्हाका सुत्यान धाडायल्लें बरें जाता. तर एक तेर्स म्हणटा आसतना सैतानाक कितले पटी बडयता हांव? 53 पटी. फादराब विचारता, इतले तेर्स जातात न्ही, इतले पटी तुका तकलेक बडयल्यार कित्याक तूं मरोंक नाय म्हणटा आसतना वो हांसोन म्हणटा खंय, सक्कड कातोलीक तेर्स करना न्ही त्या खातीर वाचलां हांव. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सक्कड कातोलीक तेर्स करना न्ही त्या खातीर हांव वाचलां. कातोलिकांनी तेर्स सुरू केलो जाल्यार हांव येदोळ मरतालो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रिसेंटली एक जोडें म्हजे कडच्यान आयलें. तांकां हांव जाणा, त्या जोड्याक हांव जाणा. लव करून काजार जाली. सुमार तेंपाचो लव. कित्याक म्हळ्यार लव केल्यार काजारां घट्ट उरतात म्हणटात न्ही, त्या खातीर मनशां सुमार तेंपाचो लवांचो. काजार जावन 1 वर्स जालां. रिसेंटली आयिल्ली म्हजे कडेन. येवन म्हणाली, फादर म्हाका पळयल्यार ताका जायना, ताका पळयल्यार म्हाका जायना. गेल्या त्या एका हप्त्यांत हांव फायटींग म्हणाली. कावन्सिलींग जाय फादर आमकां, ताका इल्लेशें बूध सांगा म्हणाली. हांवें काडल्ल्या उतराक सांगलें, तेर्स सोडला न्ही तुमी दोगांनी? तेर्स सांगचो सोडला न्ही म्हळें. ताका म्हणाली, तुमकां कशें गोत्त म्हणाली. करेक्ट सांगा, तुमी तेर्स करनासतना लागीं 1 म्हयनो जालो की ना? वय म्हणाले. कावन्सिलींग नाका, कांय नाका, घरा वसा, मर्यादीन दोगांय बसून तेर्स सुरू करा. 3 दिसां भितर सामान जायना जाल्यार मागीर पळया म्हण. प्रेज द लॉर्ड. गेली. हांवें सांगिल्लें बरी तेर्स सुरू केलो. 3ऱ्या दिसा फोन करतात, कांय नाका फादर, सामान जालें आमी, तें कावन्सिलींग कांय नाका. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते देखून मगाच्यान खंयचीं घोव बायलां सांगाता मेळोन तेर्स करनांतगी मुगदले म्हणल्याक सुरू समस्या सुरू. आतां थोडी म्हाका पळयतात, फादर आमगेलो कुवेटांत आसा, आमी सांगाता मेळोन तेर्स कशें करचें? आमी म्हजो पूत आनी हांव घरा आसचें, तो थंय आसा दुबई. जाता, सांगाता मेळोंक जाता.
हांगा 8 वरां जाताना दुबयांत कितलीं वरां पळया खंय आल्ल्यार तेर्स करयत गी करयत गी करूंक जाता म्हण आल्ल्यार करूंक जाता त्यात टायमाक तुम्ही हांगा 8 वरार तेर्स करताना तुमचे कुटुंब मागण्यांत एक जायचे जाल्यार आजच फोन करा आम्ही 8 वरार तेर्स करता तुज्या टायमाक थंय इंडियाचे 8 वरां जाताना थंय तुवें तेर्स करा प्रेज द लॉर्ड जायना म्हळ्यार कितें दुबयांत तेर्स केल्यार हांगा तेर्स केल्यार एकवट जाता कित्याक म्हळ्यार हें दाखोवन दिल्लें एक कुटुंब आसा रिसेंटली एका कुटुंबाक हांव भेट केलो सुमार आमचीच सैरीन ती सुमार तेंप जाल्लो हांव वचनासतना की तेंगी लागींत रिती राल्ली वचोन येवया म्हण जालें त्याच राती तांगेर रावूंक गेलो तेगा भुरगें तेगी चरके मिसस तो खंय कुवेट की दुबय कितें आसा तेर्स जालो तेर्स जाल्ल्या तक्षणा लास्ट सोपूत म्हणालो मम्मी मोबायल दी हांवें चिंतलें ही एक भुरगीं देवा तेर्स जावन ना मोबायलांच्या हाताक काण गेले आनी बापायक फोन केलो हलो पप्पा बेसावन दी काडलें दुसऱ्याक दिलें पप्पा बेसावन दी त्या भुरग्यांनी बेसांव मागलें हांवें सांगलें आज कितें हांव आयलां म्हणून पप्पाक फोन केलें गी ना फादर आमी सदांय आमच्या 8 वरार तेर्स तो थंय तेर्स करता आमी तेर्स जाल्ल्या क्षण भुरगीं फोन करतात ताका बेसांव तो दिता म्हळ्यार तें बेसांव आमकां कनेक्ट करता म्हणालें आमी दोगांय एक कुटुंब जावन मागणें करता म्हणल्याक हें बेसांव आमकां कनेक्ट करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर मागणें करूंक म्हण आल्ल्यार कशेंय जाता हें इन्स्ट्रुमेंट आमी यूज करयत आनी ती घरकान्न म्हणटा फादर आमकां ह्या तेर्सान हात सोडूंक ना आमी केदींच वो तेर्स आमच्या घरांनी आमी रावूंक ना त्या देखून आमकां एकादाळा वयर हाडलां जाल्यार आमी सकलातावन वयर आयल्या जाल्यार ह्या तेर्साच्या भक्तीपणांतावन तो कितलो बिजी आसल्यार आमी हांगा तेर्स आराम करता आसतना तोय तसो तेर्स करता आमचो मोग जातना तसोय मोग जाता हें आमी मागणें केलां म्हणल्याक भुरगीं ताका फोन करतात आनी बेसांव मागतात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मोरये मायेची भक्त करता आध्यात्मीक शेळेपणांतावन आमकां मुक्त आज आध्यात्मीक शेळेपण आमकां विविध रितींनी दाड घालता तर ह्या आध्यात्मीक शेळेपणांतावन आमी उठो जायत जाल्यार मोरयेन आमकां दिल्लें हातेर तेर्साचें देवास्पण हें आमी भक्तीपणान करूंक प्रयत्न करया त्या देखून मोगाचेनो आयचें होमवर्क तुमकां घरा येता आसतना तुमचेंच म्हणलें एक घट्ट कोंत तुमी काणून घेया गोमट्यांत आसलें कोंत गोमट्यांत आसून दी तेर्स करतना पुर्क करून काडन नाका ताका तेर्सा खातीर एक कोंत तुमी दवरात तें घट्ट आसून दी आनी सांगा घरच्यांक खंय पुणी फाल्यां हांवें दोळे धांपले जाल्यार पुता एंत कोंत म्हज्या हाताक रेवड घाला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बऱ्यांतलें बरें कोंत एक तुमचे कडेन आसून कित्याक तुमचीच म्हणली बेडशीट तुमकां आसा न्ही आसा न्ही तुमचीच म्हणली प्लेट तुमकां आसा न्ही तुमचोच म्हणलो ग्लास आहा न्ही दुसऱ्या ग्लासांत उदक दिल्यार म्हजो ग्लास न्हय गो सांगतात की ना तुमचेंत म्हणलें रूम तुमकां आसा न्ही आसा म्हणटा आसतना तुमचेंत म्हणलें कोंती तुमकां आसूं दी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सकड उबे रावन देवाक एक गीत गावन ताका हरसिया गांथिव्या सौम्याक सिया मैमेकताचे आमी गितां गाव्या गांथिव्या आमी सौम्याक सिया मैमेकताचे आमी गितां गाव्या गांथिव्या आमी सौम्याक सिया मैमेकताचे आमी गितां गाव्या हालेलुया
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 상가다. Alleluia, 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 Alleluia. पर्वता कुशीन आमचे दळे उभार्या. सांगता. पर्वता कुशीन आमचे दळे उभार्या. उंचाये तावन देव आमचे मागणे ऐकता. उंचाये तावन देव आमचे मागणे ऐकता. देखून अर्गाता कासना उपकारता सोबावड्या. देखून अर्गाता कासना उपकारता सोबावड्या. अर्गा दिव्या आम्ही सम्यक सिया. महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या. अर्गा दिव्या आम्ही सम्यक सिया. महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या. आराधना नमना. आराधना नमना. आराध्य के अभिजात के आराधना नमना. आराधना नमना. आराधना नमना. आराधना नमना. आराध्य के अभिजात के आराधना नमना. आराधना नमना. करुणा सागर ನೀನಾಗಿ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ. ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ. ಏ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ. ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ. ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ आराधना नमना. आराधना नमना. महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ. ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ. ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ. ಪ್ರಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ. आराधना नमना. आराधना नमना. आराध्य के अभिजात के आराधना नमना. आराधना नमना. Hallelujah, hallelujah.
आमकां सुसमयाक समर्पण कर हालेलुया उंड्या रुपार आमच्या मदगांत आसच्या जेजूक आमकां तो समर्पण करया हालेलुया आमच्या स्तुतीच्या मदें तो हजर आसा स्वर्गांतल्यान देवान आयिल्लो जीव उंडो तो आमकां जिवीत दिवच्या पसत आमचे मुखार आसा हालेलुया हालेलुया ताची स्तुती आमी करया ताका आमी मान बागोवया हालेलुया 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 स्वर्गांतल्यान देवान आयिल्लो जीव बुडो आमचो सोडवंदार जेजू ख्रिस्त ह्या पवित्र उंड्या रुपार आमचे मदगांत आसा आमकां ताच्या हाती आमी समर्पण करया तकली बगावन ताका आतां आमी मान करया जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सर पोडोन तुका नमन करता आमकां समर्पण कर आराधन आनी वंदन करो जीवित हे आमचे समर्पिता आमी मात्र न्ही आमचे सगळें कुटुंब जेजूक समर्पण कर म्हणया आराधन आनी वंदन करो जीव हे आमचे समर्पिता आमच्या कुटुंबांत सांगात जेवच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचे एक एक नाव समर्पित कर म्हणया आराधन आनी वंदन करो जीव हे आमचे समर्पिता आमच्या कुटुंबांनी वाडोवन येवच्या आमच्या भुरग्यांक समर्पित कर म्हणया आराधन आनी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता या पुणशेताक येताना आमी मागोवंक काडिल्ली हर एक मागणी हर एक तेसावां समर्पित कर म्हणया आराधन आनी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता आमचे समस्ये आमची पिडा आमचे तेंते सवा आमचे मानसिक गायी सगळी जेजूक समर्पित कर म्हणया आराधन आनी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता
आमकां वायट केल्ल्यांक आमच्या दुस्मनाक आमकां वायटत मागतल्यांक सोम्याक समर्पीत करन म्हणया. आराधन आणि वंदन करो जीव हे आमचे समर्पिता. आमी केल्ल्या ल्हान मागण्याक व्हड आसार्यां करून दाखयल्या जेचो कर्गान जावन म्हणया. आराधन आणि वंदन करो जीव हे आमचे समर्पिता. कोणा पासत मागोंक जाय, कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा गे तांचो उगडास काण तांकां सोम्याक समर्पीत करन म्हणया. आराधन आणि वंदन करो जीव हे आमचे समर्पिता. आमच्या कुटुंबांत जे कितें उणेपण आसा तें सोम्या भरती करून दी म्हूण मागोन म्हणया. आराधन आणि वंदन करो जीव हे आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 Worship you, Jesus. We thank you, Jesus. We adore you, Jesus. We worship you. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. आराधन आणि वंदन करो जीव हे आमचे समर्पिता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 11 वळ 1. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसोन आसाव त्या संगतीचो तारो आनी आमकां दिसनांत त्या संगते विशांत आमकां आसा ती खात्री. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसोन आसाव त्या संगतीचो तारो आनी आमकां दिसनांत त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. दोळ्यांक दिसानांतल्या भावार्थाची 8 संगत्यो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बसया. भावार्थ म्हळ्यार
जें कितें आमच्या दोळ्यांक दिसना त्या विशयंत आमकां असो बरवसो आनी खात्री. तर आमच्या दोळ्यांक दिसनातली भावार्थाच्यो 8 संगते विशयांत इल्लो नियाळ करया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हें वाक्य सुमार हांव सिमनेरीक रिगल्या उपरांत कांय कितले पटी वाचलें म्हणून म्हाका कळीत ना. पूण परत्यान म्हज्या मोतींत कीड केल्ले बरी खाताले ये दोळ्यांक दिसनातल्यो विशय खंयच्यो गी म्हणून. भावार्थ म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांक दिसनातल्या विशयांत आमी दवरसो बरवसो आनी खात्री जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. थोडी संगत्यो आमच्या दोळ्यांक दिसतात, कन्नडांत म्हणटात गोचरा आनी अगोचरा. थोड्यो संगती दोळ्यांक दिसतात, थोड्यो संगती दोळ्यांक दिसनात. देवान रचल्लें हें परिसर, मोणजाती, उदक, उजो, वाहनां, व्यक्ती हें सगळी आमच्या दोळ्यांक दिसता. वय न्ही? आमी पळयता. आनी थोड्यो संगती हे आमच्या दोळ्यांक दिसले वरवीं ताचो उपयोग कितें, ताचे तान अपाय कशें आसा हें सगळी आमी समजून घेवं येता. आनी थोड्यो संगती आमच्या दोळ्यांक दिसनात. खंयचे दिसनात? वारें दिसताय? ना, वारें दिसना. करंट दिसताय? वायरस, कोरोना दिसना. ओटो आसा म्हणून सांगतात वैगी न्ही. ते खाले म्हणून गोत्तू ना. आमच्या दोळ्यांक दिसना. तें पिक्चर करूंक जायना. पूण आमी पातयेजे नाका. आतां वारें दिसना म्हूण वारें ना म्हणूंक जाताय? वारें आसा, वय न्ही? दोळ्यांक दिसना. करंट आसा गी ना गी म्हणून कशें कळचें? आपण पळोवंक जाताय. एक पटी आपडल्यार मागीर परमनंट आपडोवंक मेळना. मागीर एकच पटी आपडयत आनी तें खालें म्हणून एक्सपिरियन्स सांगूंक कोणी आसना. करंट खालें म्हणून एक पटी आपड हांव सांगता म्हळ्यार ताचे कडेन मागीर आमकां विचारूंक मेळना. प्रेज द लॉर्ड. थोड्यो संगती आमकां दिसनात. तशेंच आमच्या भावार्थाच्या जिणयेंती मोगाशनो थोड्यो भावार्थाच्यो संगती आमच्या दोळ्यांक दिसनात. पूण आमी पातये जय ताचेर पातयेणी आमी दवरी जैस. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या भावार्थाच्या जिणयेंत आमकां दिसनातली 8 संगती खंयच्यो? पयल्यान पयलें देव बाप, ताका पळयलाय आमी? ना. देव पूत, ताका म्हणी पळयलां, इमाजीनी पळयलां, पूण जीव पळयलाय? ना. देव स्पिरीट संत? ना. पवित्र कथोलीक पवित्र सभा आसा म्हूण कोत्ता आमकां. आनी सांता भक्तांची सभा, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण, पातकांचें भक्षणें, लास्टाक सासणाचें जिवीत. येता 8 संगत्यो आमच्या दोळ्यांक दिसनातल्यो, आमकां एक्सपिरियन्स करूंक मेळनातल्यो. पूण आमी पातये जैच. वैगी न्ही? देवा बापाक पातयेचे, देवा पुताक पातयेचे, पवित्र आत्म्याक पातयेचे, पवित्र कथोलीक पवित्र सभेंतय आमी भावार्थ दवरूंक आसा. भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत आसा म्हळां. सासणाचें जिवीत आमकां आसा. आमी परत्यान जिवन जाता म्हळां. वैगी न्ही? तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्यो भावार्थाचे 8 संगत्यो. पयल्यान पयलें देव बाप, थंदे, यावे, सर्वेश्वरा अशें आमी आपयता. पूण आमच्या दोळ्यांक आमच्या दोळ्यांक तो दिसना. ताका रूप दिवंक आमच्यान साध्य ना. पूण जेजू आमकां म्हणटा, जें कोण म्हाका पळयता
तो म्हज्या बापाक पळयता. प्रेज द लॉर्ड. तर पोरण्या तेस्तामेंतांत देवा बापाक 3 अर्थ पोरनो तेस्तामेंत आमकां दिता. 3 अर्थ. पयलें, सकड़ा की मूळ तो, ओरिजीन, मूळ तो देव बाप. वय की न्ही. ताणें हो संवसार रचलो. आमी कितें जावन आसां, कितें ताचे तावन आमी घेतलां, ताका सक्कडी मूळ जावन आसा देव बाप. हो संवसार ताणें रचलो, कितेंच नातलें. वय की न्ही. तो एकती एक उतर उलयलो, सगळें उब जालें म्हणून बायबल आमकां सांगता. आनी देवदूताची कृत्यां 17वो अध्याय 17:35. Acts of the Apostles chapter 17 verse 35 म्हणटा, आमी जियोवचें चलचें ताचे वरवींच. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सेकंड, देव बाप म्हणटा आसतना पेरेंटल ऑथॉरिटी, पितृत्वद अधिकार, बापायचें अधिकारपण. कित्याक तो देव जावन आसा, आमी न्ही. तो देव, आमी न्ही. आनी सक्कडी तो चलयता, आमच्यान साध्य ना. तो बापय, आमी भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. बापायपणाचो अधिकार देव बाप म्हणलो शब्द आमकां दाखयता. आनी तिसरें, अपरिमीत मोगाचो संकेत तो जावन आसा. पळया, इस्रायल परजेक ताणें बसयल्ल्या गांवाक हाडिल्ली रीत पळया. तितलें तांणी देवा बापाच्या विरोध चल्ल्यारी तसो अपरिमीत मोग तांचेर उणो जावंक ना. आनी नव्या तेस्तामेंतांत आमी आयिल्ल्या वेळार त्या वेचीत पुताची काणी पळया. बापायचो मोग आपल्या पुताचेर. जोआंचो वांजेल 3रो अध्याय 16वी वळ. गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोडवणे पसोत ताणें खाली केलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. दुसरें बावाडचें थंय सत देवपूत. ताचे विशयंत आमी आयकलां जावंक पुरो, पूण मुखार मुखार आमी पळयल्या ह्या दोळ्यांनी ना. आज येवकरिस्तान तो आमचे मुखार आसा, पूण आमच्या रित्या दोळ्यांक तो दिसना जाल्यारी ताचे जनन, ताचें बालपण, ताचें बहिरंग जीवन, ताचें मरण, ताचें पुनर्जीवनपण आमी नियाळूंक आसा. सामान्य रितीन तो ह्या संवसाराक आयलो, सामान्य रितीन तो जल्मलो, सामान्य रिती काण घेवन ताणें सर्गींचें राज आमचे मोदें परगट केलें. आज पवित्र येवकरिस्तांत तो आसा. हे आमी बावार्थान मात्र पातयेयत. जेजू हांगा आसा म्हणून आमचो बावार्थ मात्र आमकां पातयेवंक शकता, नाजाल्यार जायना. आतां आनी एक दुसऱ्या धर्माचो हांगा येवन बसल्यार ताका कालें दिसता, ताका कांय दिसना, ताका उंडो मात्र दिसता. पूण बावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळयल्यार जेजू क्रिस्त हांगा आसा हें आमच्या दोळ्यांक दिसनातलें सत जावन आसा. तिसरें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पवित्र आत्मो ताका रूप दिवंक आमच्यान साध्य ना. जावंक पुरो ताका उज्याचें रूप दिलां, पारव्याचें रूप दिलां, वाऱ्याचें रूप दिलां, आमी दिलां, पूण तो खंयचें रूप काण घेवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तो आमचे थंय येता आसतना आमचें जिवीत तो बदलूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी मागत जाय. आमची कूड अस्कत जावन आसा, पूण पवित्र आत्मा आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमकां बलिश्ट हातेरान तो करता म्हणूंक त्या 12 जाणां शिसान थंय जाल्लें परिवर्तन एक साक्ष जावन आसा. पळया, ते 12 जण शिस बियान दारांत आपूण भितर बसल्ले. तांचे वरवीं पवित्र सभा स्थापन जाता म्हणून कोणेंय चिंतूंक नातलें. पूण जेन्ना पवित्र आत्मा तांचेर देवून आयलो गी तेत बियान रावल्ले ते व्यक्ती
तांचे मुखार रावून तुम्ही जेजू कुर्सार मारले, तो जेजू पुन्हा जिवन जाला, तो जेजू साजसर हें करता म्हणून साक्ष दिवंक लागले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कातोलीक पवित्र सभा, कातोलीक पवित्र सभा म्हळ्यार ही गरज न्ही, ही गरजे कातोलीक पवित्र सभा म्हणनात, पण पवित्र सभा आसा वय की न्ही. कातोलीक पवित्र सभा आसा न्ही, पण ताका रूप दिवंक जाता की. कातोलीक पवित्र सभा म्हळ्यार खंयचें रूप दितात, ही गरजेचें रूप दिल्यार तुमची गरज जाली. प्रेज द लॉर्ड. कातोलीक पवित्र सभा थंय पापसाहेब आसा, कार्डिनल आसात, बिस्प आसात, याजक आसात, सामान्य मुनीस आसात, पाद्राब आसात, सगळ्यांय गरज आसात. एकल्या वरवीं कातोलीक पवित्र सभा न्ही. आमी पापसाहेबेक एकल्या काणगेन पवित्र कातोलीक पवित्र सभा म्हणूंक जायना, खाली तुमकां काणगेवनी कातोलीक पवित्र सभा म्हणूंक जायना. हे सक्कड सांगाता मेळ्ळ्यार मात्र कातोलीक पवित्र सभा, त्या देखून एका मनाचे जायचंय आमी. पाप साहेब कितें चिंता गी, कार्डिनलांनी त्यात विशयन चिंतीचे, बिसाहेबांनी त्यात विशयन चिंतीचे, याजकांनी त्यात विशयन चिंतीचे, सामान्य जावन तुमी त्यात विशयन चिंतीचे. नातल्यार एकलो इशीन येता आनी एकलो तिशीन येता आनी एकलो इशीन येता, ते पवित्र सभा आसूंक जायना. एका मनाचे जावन देवाचे उतर आनी संप्रदाय जे कितें पवित्र सभेंत आसा ते आमी पात येवंक आसता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां पळया, आमचे मोदें कोणें पण एकल्यान सूख केल्यार ताणें सूख केली म्हणूं ना, पवित्र सभेन सूख केली म्हणटात. क्रिस्तांवांक एक पाड नांव येता वय गी न्ही. आमचे मोदें कोणें एका क्रिस्तांवान नाका जाल्लें काम केलें जाल्यार ताका मात्र पाड नांव न्ही. सगळ्या पवित्र सभे कित्याक आमी एक कूड जावन आसा. क्रिस्त थंय एक कूड जावचें म्हळ्यार कातोलीक पवित्र सभे थंय आमी दवर सभा वाडटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी भक्तां सो एकतार, सांता सो एकवट. प्रेज द लॉर्ड. आमी तीन इगर्ज माते थंय बोवार्थ दवरता. तीन इगर्ज मतां आसा. खंयची पुरा? सर्गारासची. कोण ती? सोमेस सांता भक्तां. मोदगातची कोण? वैरी सेरवानांत, आमकांय सेरवानांत. कोण ती? पेस्त लागीं आयलें. पुलगोत्रेंत आसचे आत्मे. ती एक पवित्र सभा, आमकां संबंध आसा. आमी यात्रीक पवित्र सभा. आतां यात्रीक पवित्र सभेन कोणाक मागा जाय? पुलगोत्रेंत आसतल्यांक. सबारांक हे एक सवाल, मेल्ल्यां पासत कित्याक मागचें? मेल्लीं गेल्यांत न्ही, फाल्यां तोय मरताय. ओके, नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर मिसान दिवन मागचें कित्याक? सिमेत्रीच्या पोंडाक कित्याक भेट दिवची? मेल्ल्या तक्षण मनीस आमच्या कुटुंबांत पयस जायनांत. आमच्या कुटुंबांत मेल्ल्यांची जबाबदारी जिवंत आसल्या आमच्या हातांत आसा. हे बोवाड तसो गुटू दोळ्यांक दिसना जाल्यार आमी सतमतय जाल्लें. कित्याक मेल्ल्यांक मागणें करूंक जायना. मेल्लीं आमच्या घरा फाटीं येनांत. कळ्ळें मो? थोड्यांनी सांगच्या आब आयला, व्हडली माय आयल्या, वय जिवंत आसतना तर तांकां सारक्या रितीन तुमी पळोवना. ती मेल्या मागीर फाटीं येतात. एक फावटी गेल्यार पुरो म्हूण जाला तांकां. तुमकांय एक फावटी दांड सोडल्यार पुरो म्हूण जाल्लें. आतां ताच्या उपरांत तुमी तितले उपाद्र दिल्या उपरांत तुमकां उपाद्र दिवंक ती येतात. प्रेज द लॉर्ड. आंगार येवचें खंय, तो आयलो खंय, तो बाप्पू गो तसो आयला.
ताका दुसरें काम ना म्हण ते मिस्त्रीन दग आसा म्हण तुजी ताका रायला आसतलो एसी घाल्याने तुमी म्हण प्रेज द लॉर्ड. आतां मोगाच्या न्हू मेल्लीं पुरा आयिल्लीं जाल्यार मेल्लीं पुरा आयिल्लीं जाल्यार सौजन्याक कोणें दिशी मारले म्हण ताणें येवन सांगचें आसलें न्ही. कळ्ळें तुमच्या खुशीच्या घरा पोरयेक मर्डर जालें पळय आणकी पोलीस सोदूनात तर मेल्ल्यान कोणाच्या आंगान ती येवन अल्यान इंत मारलें म्हूण कित्याक सांगून नजो. आमच्या आंगार मात्र येतात खंय म्हणून येवले पोलीस केसीन एक्की मेल्ली येनात एटलिस्ट पोलिसाच्या आंगार म्हूण येवन तूं इतले वर्सां जावन स्वताय साहेबा तोच म्हूण दाखोवन दिवंक जायना. आतां थोड्यांक फ्लॅश जालें वय न्ही थंय बेश्टें धरीत आनी स्वच्छ आनी मेल्ल्यांनी येवन एक उतार सांगलें जाल्यार गुडले कली येताले. ताका पुरो पुरसोत ना तांकां तुमच्या आंगार येवन नाका जाल्ली विधवाळी करूंक मात्र पुरसोत आनी तुमी ताचे कडेन बरें करून उलयतात. उलय कोण तूं कालें जाय तुका. हांव रेणुका हांव मोनिका हांव तें म्हणटात. तुमी उलयले तितले चड जावचें. तें आयले म्हणटाना एक खायलो तो गॅसार दवरून येवन साम्मा दाग दवरल्यार 1 मिनटा भितर तो सांगता हांव रेणुका न्ही फेल्सी न्ही म्हण. प्रेज द लॉर्ड. आमकां आमचो भावार्थ सांगता मेल्लीं आमच्या घरा फाटी येनात तांकां आमी सरकार धाडूंक आसा. त्या देखून मेल्या उपरांत कितेंय करूंक जायना ताच्यान काय तेंय मागणें करूंक जायना. ताणें केल्ल्या पातकाचें परिपण जोडी जाय जाल्यार जीव आल्ल्या तुमी ताच्या पसत मागत जाय. प्रेज द लॉर्ड. सरकार आसले आमच्या पसत मागतात आमकां बेसांवां दितात. हे मोदगाताल्ले तांकां मागोवंक जायना. तुमी मागल्यार मात्र तीन तावन साल्वार जावन सरकार येतात. एक पटी सरकार गेल्या उपरांत तुमकां बेसांवांनी ती भरतात. प्रेज द लॉर्ड. हे भावार्थाचें सत दोळ्यांक दिसना. भक्तांचो एकतार आमी पातयेवंक आसा. संत भक्त मेल्लीं आनी जिवंत आसलीं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मेल्ल्यांचें पुन्हा जीवनपण सोवें. एक दीस वो संवसार आखेर जाता वय गी न्ही. केदाळ आखेर जाता गोत्तू ना पूण आमी सक्कडी ह्या संवसाराक आदेवसू मागोवंक आसा. सत गी. चड तेंप ना. टेन्शन जायनाका आतां. रितीरेंत बरेंत आयकचें म्हणलें फादर आज चड तेंप ना म्हणा गो. प्रेज द लॉर्ड. पळय गे न्ही पोरण्यांचे मायलेज इल्ल्यान चडा. वय गे न्ही पोरण्यांचे मायलेज इल्ल्यान चडा. आतांच्या गाडयो 40-50 वय गी न्ही. पोरणे पुरा बांयचें उदक पियोवन आल्लीं आमी पुरा फिल्टराचें उदक पियेतेलीं. कित्याक म्हळ्यार आमचें फिल्टर गेलां. त्या देखून एक दीस दुसऱ्यांचें उदक पियेल्यार गोटक. आतां आवक उणें जालां. वय गी न्ही आवक उणें जालां. रेडीमेड फूड चड जाल्यात. आवक उणें जालां. कायलें जावं दी. आज ना फाल्यां वसोजेत. पूण एक दीस येतलो खंय मेल्लीं सक्कडी उडतेलीं खंय. पवित्र पुस्तकांत आसा जेजू येतलो त्या दाळा सक्कड फोंडी उक्ते जातले मेल्लीं उठोवन येतेलीं आनी तांकां पुनः जीवनपण मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुवें बरें केल्यार बरें वायट केल्यार वायट. हे देखून देवाचो आशिर्वादी शिरापी आमकां जोडूंक साध्य जाता. कशें देव बरो गवळीगी तशेंच आमच्या जिणयेन ती तो एक बरो न्यायाधीश.
वकील या जड्ज जावन येतलो एक दीस. हांवें केल्लें बरें वायट तें विंगड करन जें कितें बेसांव म्हाका फावो जाता तें म्हाका दितलो. म्हळ्यार कुडीचें जिवणपण आसतलें. तात्कालीक आमी मरतले हांव ह्या संवसाराक, परत्यान उरतले हांव. प्रेज द लॉर्ड. खंय आसल्यार आमी परत्यान मीट जातले हांव. त्या दाळा तुमी म्हणटल्यात तुमी कलमाडी रितीरेक येताल्यात न्ही फादर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कशें हांगा आमी सेल्फी काडटांगी थंय सेल्फी काडूंक मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून कुडीचें जिवणपण आसा हें एक भावार्थ सोमेस्तेर आमकां कळयतना. कित्याक मेल्लीं कोणी येवंक आयल्यान ते हां थंय तशें आसा रे हांगा अशें आसा रे म्हळ्यार हां हां म्हळ्यार आमी पात येता हें वय मेल्लीं आयल्यार आमी पात येता हें ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पूण कुडीचें जिवणपण आसा. सत्वें पातकांचें बोगसणें आसा. पातकांचें बोगसणें आसा. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाच्या उतरांत आमी वाचतां की सक्कड पातकाकी बोगसणें आसा. पवित्र आत्म्याचे विरोध करच्या पातकाक बोगसणें ना. देव म्हणटा सक्कड पातकाकी बोगसणें आसा. तुवें आदारल्या सक्कड पातकाकी बोगसणें आसा. पूण पवित्र आत्म्याचे विरोध करच्या पातकाक बोगसणें हें कालें. पवित्र आत्म्याचे विरोध करचें पातक म्हळ्यार खंयचें पातक? पवित्र आत्म्या विरोध करचें पातक म्हळ्यार खंयचें पातक? हां हो सात देणी. ओके ओके. ताचे विरोध हां ते न्ही. सिंपल पवित्र आत्म्या विरोध करचें पातक म्हळ्यार सिंपल. आतां पाद्रबान हांगा सांगलें वैगिनी कोणाक म्हणी खुमसार जावंक आसल्यार हांव फाटल्यान बसतां. आं वैगिनी आतां थोड्यांच्या मती गेलें आज जावी येतालें खुमसार म्हणून. नाका येवच्या शनिवार राय पाद्राप फाटल्यान बसता न्ही. आं वैगिनी हां पूण येवच्या शनिवार हांगा येताय म्हणलें गॅरंटी घालें हांव. आतां ब्रदरान वडोल म्हळें पळय ती चेडू आं काजाराचें इन्विटेशन परत ताणें चिंतलां तें काजाराच्या प्रिपरेशनार आसतलें वैगिनी. आं बरें अशें हें गावून घालीचें तें घालीचें हें ताणें मोरता म्हूण चिंतलां ना न्ही. पातकांचें बोगसणें आसा पूण तें जोडकाण घेवंक आमी पोस्टपोन करचें पळया. अवकाश आसल्यार पोस्टपोन करचें तें पवित्र आत्म्या विरोध करचें पातक. आतां थोड्यांक पळया थोड्यांक आमी शिक्क आसतात पदराबाक आपयजे गे खुमसार जाताय गे नको हांवें केलें बदकांक गेलें न्हू म्हणून कुमगारगण नको. जेजू तुज्या काळजाच्या दारार रावन बडयल्यार तुवें बागील ओपन करून दिनासतना रावचें पळया तें पवित्र आत्म्या विरोध करचें पाता. खुमसार जावंक तुका हजारांनी एक संदर्भ आसल्यार तुवें जायनासतना रावचें पळय. देव पवित्र आत्म्याची देणी तुवें आपणावंक इन्कार करचें आसा पळय तें पातक त्या पातकाक बोगसणें ना. कित्याक म्हळ्यार जेजूचें बोगसणें तुका जोड घेवंक म्हणून ना. तुका मोडना जाल्यार त्या पातकातावन बोगसणें मेळटाय ना न्ही. हां उसारच्या सकड पातकातावनी बोगसणें आसा. देवान दिवचे संदर्भ आमी उपयोग केल्यार बोगसणें आसा. पूण आमी कालें करता येवच्या शनिवार रितीर आसा न्ही. येवच्या शनिवार हें फुल्ल जावन अर्दत्त कोळसो फुल्ल जालें जाल्यार खाली करी येतालें आनी बरीचें न्ही. येवच्या शनिवार म्हणसर टायम आसा पूण शुक्रारा मेलोय जाल्यार
कोण आमच्या फाटल्यान येवन धाडायता म्हूण आमकां वताय. प्रेज द लॉर्ड. तूं कितलो परफेक्ट ड्रायव्हर जाल्यार रे, फाटल्यान येवन सोपिसो जाल्यार, फाटल्यान येवन तुका यमकोंडाकत व्हरूंक आयला जाल्यार कालें करताय. तुज्या प्लॅना पुरो उलटा जातात. पातकांच्या बॉक्सांनी आसा, कशें बॉक्सता गोत्तून आमकां. हो एक मिस्तेर देवान सांगलां कोणाची पातकां तुमी बॉक्सतात की ती बॉक्सतली. हो बावाड तसो मिस्तेर देवान सांगलां परफेक्ट. ओके, हांवें तो सक्रामेंत घेवनसो आनी बॉक्साणें जोडकाण घेवचें. कशें बॉक्सता कालें म्हजें येदें व्हडलें पातक बॉक्सता गी तें पुरो चिंतना तुमकां नाका. देवान सांगलां हांव बॉक्सितां बॉक्सतलीं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या खातीर आतांचो पाप साहेब सांगता बॉक्सूंक असाध्य जाल्लीं पातकां खंयचीं नांत, सक्कड पातकां बॉक्सिया. कित्याक बॉक्सूचें कोणें? जेजून. तुका मोण आसा जें मात्र तुवें केल्ल्या पातक उसान सांगचें मोण तुका आसल्यार सक्रामेंतांतलो जेजू तुजीं खंयचीं पातकां आसल्यार तुका बॉक्सिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी अकरेचें सासणाचें जिवीत. अखरेक आमी जेजू सांगता जियेतले हांव सासणाचें जिवीत आमकां आसा. हे बोवाडताचें दोळ्यांक दिसानाटलें 8वें सत जावन आसा. लायफ कंटिन्यूज आफ्टर डेथ. मरणा उपरांत जिवीत कंटिन्यू जाता. तें जिवीत आध्यात्मीक जिवीत जावन आसा. स्पिरिच्युअल लायफ. इट इज क्रिश्चियन होप. आमचो क्रिस्तांवचो बरवोसो हो जावन आसा. आनी सासणीक जिवीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो खंयचें तें सासणीक जिवीत कशें आसता ताका अंत ना, आरंभ ना. प्रेज द लॉर्ड. कशें म्हणयत म्हळ्यार सासणाचें हांगा आमकां प्राय जाता पळय गे न्ही. हांगा आमचे केस दोवे जातात, हांगा आमचो मांडो बांडली जाता, हांगा आमचे काले काले आसा. थंय ना, थंय ना. एकतले चेंज ना. त्या कुडीक प्रायज जायना, मेकअप करीजे म्हणना, पावडर घालीजे म्हणना, सेंट मारीजे म्हणना, जोवीजे म्हणना, कोय ना. बरें न्ही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसाराची तेत्ते सवान त्या जिवितांत आसानांत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून सासणाच्या जिवितांत मरण ना. संवसारी जिवितांत मात्र मरण. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्यानो ये जावन आसा बोवाडताचीं दोळ्यांक दिसानाटलीं 8 सतां. ताचेर आमी बरवोसो दवरन जेजो थंय मुखार सूंक जाय असली कृपा आतां आमी मागया. आमकांच सोमयाच्या हाती आतां आमी समर्पीत करया. दोळे धांपया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. जेजू आमचो सोडवंदार जावन आसा. जो कोण ताच्या मुखार येता ताचे मुखार मळपर जळटा. आमचे गरजो रियेक समजल्लो जेजू आमचे मुखार आसा. आमच्या रियेक आंतरीक गायी गूण करचे सकत जेजूक आसा. जेन्ना जेजू जकेवसच्या घरा गेलो, जकेवन कांय सारूंक ना म्हाका शांती दी, समाधान दी म्हणून. पूण जेजू कळ्ळें ताका शांतीची गरज आसा म्हणून. ती शांती जकेवाक जेजून दिली. मार्था मरियेच्या घरा जेजून भेट दिल्ल्या वेळार थंय जिविताची गरज आसली. जेजून तें जिवीत दिलें. खाना गांवच्या कासारा मटवांत जेजून जें कितें उणेंपण आसलें तें पळयलें, तें भरती करून दिलें. पेद्रूच्या घरा गेल्यार थंय भलायकेची गरज पेद्रूच्या सासूमायेक गरज आसली. जेजून ती दिली.
व्यभिचारान सिरकल्ल्या त्या स्त्रियेक पवित्रपणाची गरज आसली ती जेजून दिली. समारियाच्या स्त्रियेक जेजू भेटलो, तिच्या जिवितांत जें कितें उणें आसलें जेजून दिलें. असतोच जेजू तुज्या काळजाच्या दारार उबो आसा. तुज्या काळजाचें दार उक्तें कर जेजूक स्वागत म्हणून. तुज्या जिवितांत तुज्या कुटुंबांत जेजूक आपय. जेन्ना जेजू तुज्या कुटुंबा भितर तुज्या जिविता भितर येता, खंडीत जावनी जें कितें उणेंपण तो पळयता तें भरती करून दितलो. तर जेजूक तुज्या भितर, तुज्या कुडी भितर, तुज्या गरजां भितर, तुज्या समस्या भितर आतां आपय. ह्या गितां सोबें जेजूक आतां आमी स्वागत म्हणया. जेजूक आमच्या समस्यांत स्वागत म्हणया. जेजूक आमच्या कुटुंबांत स्वागत म्हणया. जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत म्हणया. आमी काम करच्या जाग्याक ताका स्वागत म्हणया. आमच्या घरा भितर ताका स्वागत म्हणया. तो जेजू येवं दी आनी आमकां जाय असलें समाधान, जाय असलें करपा तो दिवं दी म्हणून मागया. दोळे आमचे दामपिया त्या सोडवंदराक आमच्या दोळ्या मुखार हाडया आनी आमी ताका स्वागत म्हणया. जिसुये मुझा खालसा, जिसुये मुझा आत्म्या, जिसुये मुझा मोना, जिसुये मुझा जीविता, जिसुये मुझा खालसा, जिसुये मुझा आत्म्या, जिसुये मुझा मोना, जिसुये मुझा जीविता. अपयान जेजू दारू गडून सोम्यारा कोणाचा तुका स्वीकार करू तुझे तैची येता. काळजा दारू गडून सोम्यारा कोणाचा तुका स्वीकार करू तुझे तै साता. अपयान जेजूक आमच्या समस्यांत, आमच्या पिडेशिडेंत, आमच्या एकसूरपणांत पिसांतूर जाल्ल्या आमच्या मोती भितर जेजूक आपोवया. तूं आमकां आपडोवन दी, तुज्या अभिशेकान आमकां भरोवन दी. तुज्या गायल्ल्या हातांनी आमकां आपडटा आसतना आमच्या जिविताचे गायी सक्कडी गुण जावन दीत म्हूण मागया. जिसुये मुझा कष्टा, जिसुये मुझा दुखा, जिसुये मुझा पीडे शिडे, जिसुये मुझा संकष्टा, भक्तीपणान आपयांची सुख मुझा कष्टा, जिसुये मुझा दुखा, जिसुये मुझा पीडे शिडे, जिसुये मुझा संकष्टा. काळजा दारू गडून सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैची येता. काळजा दारू गडून सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैची येता. अपयान जेजूक
आमच्या कुटुंबाच्या हर एक सांद्यां खातीर संध्यामध्ये आसचे मनस्ताप ते पयस जावन दीत, लढाई ती पयस जावन दी, असमाधानाची उतरां जर आमच्या मदलो संबंध विंगड केला जाल्यार जेजूक आमी आपया, आमचो संबंध एक करूंक तो येवन दी. आमच्या हर एक गरजो आमकां दिवंक जेजूक आमी स्वागत म्हणया. जिसुये मुझा कुटुंबां, जिसुये मुझा पयना, हे जेजू जिसुये मुझा करणे, जिसुये मुझा जीने, जिसुये मुझा कुटुंबां, जिसुये मुझा पयना, जिसुये मुझा करणे, जिसुये मुझा जीने. काळजादार उगड सौम्यारा कोणासा, तुका स्वीकार कर तुझे थंयची येता. काळजादार उगड सौम्यारा कोणासा, तुका स्वीकार कर तुझे थंयची येता, तुझे थंयची येता, तुझे थंयची येता. हालेलुया 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 सगळ्या गडीवर उबी रावया. आमकां समयाच्या हाती आमी समर्पीत करया. आमकां साध्य जाल्लें जें कितें आसा जेजूच्या हाताक तें समर्पीत करया. एक गडीभर जेजू आमचे मदगत आसा म्हणलो वाबार्थ आमचें तें आमी हाडया. जेजूक साध्य जाल्लें कितेंच ना. जर आपूण शेताक आमी आमचें मागणें काण घेवन आयल्या, आमची पिडा काण घेवन आमी आयल्या, आमचे गरजो कुटुंबाच्यो गरजो काण घेवन आमी आयल्या जाल्यार जेजूक आमी आतां समर्पीत करया. बोवार्थान जो कोण बोवार्थान मागता तो घेता म्हणटा जेजू. म्हजे सरशीन जे कोण येता तांकां रित्या हातांनी हांव फाटीन धाडिना म्हणटा जेजू. जो कोण म्हाका पळयता ताचें जिवीत ताच्या मुखां मळपर जळटा म्हणटा जेजू. तर तसो जेजू आमकां आपडोवन दी आगडये, आमचे कश्ट पयस करून दी, आमची दुखां पुसून काडून म्हण दुनियांत वयर उबारया. आमच्या गरजो ह्या रित्या हातांनी उखलून धरया. जेजूक आमकां समी समर्पीत करया. आमचे जिवीत, आमचे कश्ट, आमचे पिडा शिडा हर एक समजल्लो जेजू आमकां ह्या घडये आपडोवन दी, अभिषेकान बरोवन दी म्हणून ह्या घडये एक घडी भर स्तुती कर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. ಸರ್ವಶಕ್ತರಾದ ನಿತ್ಯ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಕೃಪಾಸ್ತದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ನೀಡಲು ನೀವು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ವೇದನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ಚಾಚಿ ತಲೆಮುಡಿಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ
ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಗಳಿಂದ, ನೋವುಗಳಿಂದ, ವೇದನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಟಚ್, ಹೀಲ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಗ್ಲೋರಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. हालेलुया हालेलुया समयाचा आशीर्वाद घेवंक सक्कड आमी दिबी घालया. जेजूचो आशीर्वाद आमचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या जाग्याचेर, आमी करच्या कामाचेर, कोणा पासत मागलां गितांचेर, आमच्या पिड्याचेर आनी खंय आमकां मागण्याची गरज आसा गी ताचेर आतां मागोन काण घेवया आनी गावया ह्या देवाडा सक्रामेंता. इथ्या ओढा सक्रामेंता सस्तांग नामान करूया, पूर्वीला त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आधार्या, सल्वनच्या उस्कत्विस्या बावटाचे बोलतिप्या, ससे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुतीजा, पोतवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थाळ्या हसिता, तू दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावता. आमेन. प्रार्थुया. ये देवाबीचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तूं आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडमण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. सो जियेतो आनी रास करता ही सासनाच्या सासना. आमेन. मंदिरांत तुझ्या समल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवें केल्ल्या सरुकारा ऐका पाटो आयल्या. पातकां आमची वळखो जेसू संगी मेळो, एका मोनान आनी कलत्या काळसां बेटय थांबलिता. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळींच्या, तुवें केल्ल्या उपकारा ऐका पाटो आयल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोबे आसो. तुम्ही पातक रडोवन तुमची जिणी बदलल्या करीत तांचे बरी तुम्ही नास जातेल्यात. जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो जीव दिवंक यथेच्छ मापान तो आमकां दिवंक. पूण आमी आमच्या आध्यात्मीक जिणयेंत आमचें पातक रडोवन आमची जिणी बदलल्या करीत
तो जीव आमचे थंय येवंक साध्य ना. तर देवान दिवचो तो जीव यथेच्छ मापान आमी जोडून घेवंक, आमचे पातकी जिणी बदलोवंक आईचे वासप आमकां उलो दिता आसतना नव्या जिणयेक पांय तेंकोवंक जाय असली खुरपा सोम्या लागीं आमी मागोन काणगी येवया. कित्याक बापान आमकां आपयल्ले करीत ताचे लागीं आमकां येवंक असाध्य म्हणले देवाचे उतार आमकां परत्यान उडासा काडटा. तर जेजू आमकां आपयता सासणीक जिवीत जोडूंक, आमची पातकी जिणी बदलोवंक जाय असली खुरपा सोम्या लागीं मागोन काणगी येवया आनी आमी केल्ल्या सोर पातकांचो उडास आमी हाडया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरळ सांगता, मनान चिंतून तोंडानुसार वायट हातूंक बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पसोस भगेवन सदांच ओंकार मरे सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनादी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूळ करूं, आमचे पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जेबेताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत, सौम्या काकूत, ख्रिस्ता काकूत, ख्रिस्ता काकूत, सौम्या काकूत, सौम्या काकूत. प्रार्थुया. महिमेवान देवा सर पदोदरा बापा सदा तुझी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साखरी करूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सा पावलान एपेदकारान बरयल्या पुस्तकांत भावा भयणीनो आमच्या मदल्या हर एकल्या क्रिस्त दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्यांच्या वांटो लाभला. पवित्र पुस्तकां म्हणटा तो उंच चडला तेन्ना ताणें आपल्या जैतेच्या परिवारांत कैद केलें वेलें आनी लोकांक देणी दिली. तो उंच चडलो म्हळ्यार अर्थ कितें? तो पयले धरणीच्या गर्भांत वा पातळाक देवलो म्हूण अर्थ न्ही. अशें सकला देंवतस सर्व अंतराळा वयर सोडून सगळी सृश्टी सोडूंक पावलो म्हूण जालें. ताणें लोकांक देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्थेकर जावचें, थोड्यांक सभेचे गोवळी आनी शिक्षक जावचें. देणें देवाक लोकांक क्रिस्ती कूड बांदून हाडच्या सेवेक म्हणेपण दिवचें ताचें शेवट. अशें देवाच्या पुता थंय बाबाड दवरतले वरवीं आनी ताची गूंड जाणवाय जोडले वरवीं आमी क्रिस्ता थंय शेवटी एकवटां, एकवटून जावची जाता, जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिवर्णीत वर्तेक पावता. कुतांत्री मनशांनी वायट वाटांक वरतले पडकिरे शिकोवंक बली जाल्ले तवळ मोरतले जड वाऱ्याक सांपडून उरिल्ल्या तशेंच ल्हारांचेर हेणे तेणे दलतल्या ल्हान भुरग्या बरी आमी जावचें ना. बगार माया मोगान सत पाळून आमी हर एक रितीन आमचो मुस्ताक क्रिस्ती थंय वाडजे. सगळी कूड ताचेरच बांदून हाडया. ताचे वरवीं सगळें सांदे एकच गडावळींत एकामेका एकवटून सगळी कूड घडोवन येता. हरी एक सांदो आपापलें काम करतना ती कूड वाडत आनी मोगान बांदत वेता. देवाचें उतर हें देवाची वडुकार. पोराची खरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो,
सर्वेस्पराचे करी असूया म्हणटाना हांव संतोषलो. या आमी सर्वेस्पराचे करी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो वर्तो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा, तुज्या दरवाट्यांचेर आसात आमचीं पावलां, तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पांय. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोषलो. मजबूतांनी अखंड बांदावळेन उबारन बांदला आमचें जेरुसलेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो, वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोषलो. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाकून इस्रायेलाचो कायदो तो. थंयसर उबारलां दावीद रायाचें म्हणसुबेचें सिंहासन. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोषलो. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोषलो. Semestinya ubi rabiam. Alleluia, 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 Alleluia. पातक्याचे मरण म्हाका नाका, आपली जिणी बदलून ताणें नवी जिणी जियेले म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. तुमची सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी थंय हजर आशिल्ल्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिलियाकारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जुवेशी मारयल्ल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन जेजू म्हणूंक लागलो. त्या गलिलियाकारांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गलिलियाकारां परस ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्ही. हांव तुमकां सांगतां, पातक रडोवन तुमची जिणी बदल्ल्या करीत तुमी समेस्त तांच्या बरीत नास जातल्यात. सिलोयेन तोर कोसळून पडोवन 18 जाण मेल्ले. जेरुसलेमांत आशिल्ल्या हेरां समेस्त प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्ही. हांव तुमकां सांगतां, पातक रडोवन तुमची जिणी बदल्ल्या करीत तुमी समेस्त तांच्या बरीत नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाका मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकूय मेळ्ळें ना. देखून मोळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सां हांव ह्या रुखार फळ सोदून येतां, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातरून घाल
धरणी कित्याक ताणें भार दिवचो तवळ मालीन म्हळें धन्या आनी एक वर्सभर तो तसोच सोड हांव ताचें मूळ सडोवन सारें घालतां मुखारय ताणें फळ दिल्यारय दिलें ना तर तो कातरून घाल देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता आयल्या आमी तुझ्या वेदी लागी पापा पेटोवच्या कानी पातकी आमी पूण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार कर ही काणी हे बापा ही काणी कामची हे बापा ही काणी कामची हे बापा ही काणी कामची मोगान भुरग्यांनी दिवची हे बापा ही काणी कामची हे बापा ही काणी कामची हे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्रा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या धावाक सेस मानून घे देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय ह्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळाय आमकां दी तुज्या सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध आनी निर्मळ जावं ती ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेते सर्वस्पर्धै उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वदरांनी सासनाच्या देवा सोर कळी आनी सोर तेंचे क्रिस्त आमच्या सुमया परपी आमी तुका दिन वासून फावो ओ कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिवा वाडतां ताचें पुनर्जीवनपण परगडतां आनी तीरभर वर्षान ताची महिमेच्या येण्याक अत्रेकता देखू आतां देवदूतांनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit tălmaraso să vezi potu sărgani संसार बोरला तुझ्या बाबा ऊस सगी दुःखाचे ऊस सगी दुःखाचे ऊस सगी दुःखाचे चे चे ऊस सगी दुःखाचे सर्वेस पोराचे आम्ही एका ताकाचे उसगी दुःखाचे जय 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 उसगी दुःखाचे बापा करोस तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयांचे क्रिस्ताची कुडू आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान सतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वावरतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपर गठुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नोया येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणा समे भक्तीपणे उडास काडता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां भाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतयेन मागता. सर्वेश्वरा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझाक आमच्या गवळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगवन जुजे, भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेतार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार सदा तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता जशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलीं आमकां निवड. सर्वेस्परासोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागेन आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्या बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतलीं सोटय आनी सोर आकांतांतलीं वाचय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घालून तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवयास भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुभाकी. सोम्या तुम्ही चित्रेन शेते बाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका बेळायकी मेळटली. क्रिस्त पान संಕು 181. काळजान म्हज्या एक सोम्या कुरपेण तुज्या बर्दन्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. सूर्यो तो सगीस फांकय कोकास कुरपेसो निवार काळो पातकासो वो शिव कुरपेसो ओ सोम्या शिव कुरपेसो कर म्हाका दायजी सगीसो. काळजान म्हज्या एक सोम्या डोंगेक म्हज्या बर्दन्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. बोरो गोळी तू आमचो शेळयान मोगान सरमसो आदार आमकां दितुसो दिनपणान मोगासो दिसोम्या सांगात मोगासो कर म्हाका करशीस तुसो काळजान म्हज्या एक सोम्या म्हज्या बर्दन्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. काळजान म्हज्या एक सोम्या कुरपेण तुज्या बर्दन्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका जीव नवो कर.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा या सर्गीच्या जेवणान परत्यान परत्यान वांटो घेवन तुझ्या जीवन आनी मोगान आमी वाडा शंकर. हाचे वरवीं ह्या संवसारी जिवितान गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटाचो अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळ्ळो म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओडुका. घेवचे आनी तुमची मानाची वात आमच्या फादरा पातावन तुमी घेवची. नेविल शार्लेट डिसोजा कोळालगिरी, ग्रेटा कार्डोजा मणिपाल, रिशल रिविना लोबो ब्रह्मावर, रीटा डिमेल्लो उद्यावर, इयान रियोना डिलिमा पुत्तूर, हर्षल वियान वियोला सांताकट्टे, नावनाका बेलबान, अनिल नोरोन्ना आनी कुटुंब मिलाग्रीस, फ्रँकलिन मिनेझस कालमाडी, तशेंच जेरोम सल्डाना आनी कुटुंब परांपाळ्ळी. कंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलांकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये भोव नितळ यावंकारी भोव भगवन त्रिनादीन जजीचे भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावं तुका विंसून काडली. देव पुताक तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका बगुल्या अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फाव कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. हे दुखेस तांचे भोव मोगाळी माय तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पातय. तुज्या देवपुताच्या परमीत काकुळटीचेर पातयोन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचेर भरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार हुंदोवन भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर. देवपुताची हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. नंतर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवां ह्या पळय आसात बरें काम आनी बरो पाग मेळोवंक, घराचें काम बऱ्यान जावंक, मोतीक समाधान मेळोवंक, विविध रितीचे समस्येतावन सुटका मेळोवंक, बरी भलायकी ICUंत आशिल्ल्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक, इन्फेक्शन गूण जावंक, उस्वासाचे समस्या गूण जावंक, भुरग्यांचें देणें लाबोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, भुरग्यांनी शिकपाचें गमन दिवंक, दुबाव पयस वसोंक, मेडिकल बऱ्या तरान जावन कामाची विजा मेळोवंक, चिकन फार्म बिझनेस बरें जावंक, डायबिटीज BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक, काजाराचें कार्य आडकाळी उणें जावंक, हट राग उणो जावंक, परीक्षेंत पास जावंक, गांठी दूख, हात दूख, पेंगटाची दूख गूण जावंक, MBA परीक्षेंत पास जावंक, कामांत प्रमोशन मेळोवंक, स्वंत घर फावो जावंक, तकली गुवळ सायनस गूण जावंक, मासलेचें बोटीचें बिझनेस बरें जावंक,
लाखांनी केल्लें रीण फारीक जावंक युरोप गांवाची विजा आनी काम मेळोवंक कुटुंबान शांती आनी समाधान लाभोवंक मायग्रेन गूण जावंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक गव्हर्मेंट काम मेळोवंक एलर्जी गूण जावंक इन्वेस्टमेंट केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक आस्थमा गूण जावंक लिव्हर कॅन्सर गूण जावंक किडनी डायलिसीस बरें जावंक पांयांच्या शिरेंतलो गाय गूण जावंक जाग्याचें रेकॉर्ड सारकें जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक आस्ती खातीर कुटुंबान जाल्लो मनस्ताप पयस वचोंक बेड सोर्स पिडेंतावन सुरका मेळोवंक हितलांतली कृशी बेळ्ळें बरें जावंक गाडयेक बरें भाडें मेळोवंक पातकांच्या बॉक्सांनी मेळोवंक दिल्ले पयशे भांगार पाटी मेळोवंक युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक शिकपा लेगीत काम मेळोवंक मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या मध्यस्थ तुझे मध्यस्थिकेत म्हाका आसची वरती पातळी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कतवीन काळजान पेटयल्या सैमावरच्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कुरप्यान भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान बरये कुरप्यान भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान बरये कुरप्यान भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयल्या फावटी वरच्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवांत सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ते परजळांत वाडून दीत म्हूण अत्रेकता हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगुल्ल्या व्हरत्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागुलो कुरपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदळ पर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरी कामां जेजूच्या मोवाल काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोव तुजे सशी पावती सोमी तुमच्या सोवे आसूं सोफे आस प्रार्थुया हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्ल्या आत्म्यांक सवकासाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साळ ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयेळाय लगा आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेंत ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सस्नाच्या सस्नाक आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು, ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು, ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು, ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು, ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ
ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು 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 Galputasă Anquar mori Ashirvadim Anca Jesu'च्या पवित्र कालसा आमा सर्वा दी तुझे आशीर्वाद भलायकीचे माये Amavasat inadikare धैर्य सुकरा Amavasat inadikare तुम्ही समेस्त बडव्यानाने बघताना Amavasat inadikara भाग्यवान कुसचे कृपेने निवारक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन